2020 गोंय राज्याची सुत्रां हातांत घेतली. म्हाका दिसता 2020 कोणूच विसरपाक शकना. मार्च 21 तारखेच्यान जो लॉकडावन चालू जाल्लो एक अत्यंत कठीण काळ आशिल्लो, सगळ्यांक लागून आशिल्लो. तातूंत लॉकडावन कितें कोविड कांयच खबर नाशिल्लें. आनी कोविडानी म्हाका दिसता पयले फेरयेक कांयच प्रॉब्लम गोंयांत जालो ना, पूण दुसरे फेरयेक मातशे थोडेशे राष्ट्रभर आनी जगभर थैमान घालें. पूण त्या कठीण परिस्थितींतल्यान पक्षाक आमचे पंतप्रधान माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आमचे स्टेट लिडरशीप सदानंद शेट तानावडे आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सक्षमपणे सगळे नागरिकांक त्या कठीण काळांतल्यान भायर काडले. आमच्या अध्यक्षान 5 इलेक्शनां केली, म्हणजे 2021चे झेडपी इलेक्शन, जातून आमकां प्रचंड अशें यश आमकां लागलें. ताज्या नंतर 2021 म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां जाली. 2022 गोंय राज्याचे इलेक्शनाक जाले. 22 आमदार निवडून हाडपाचें लक्ष आशिल्लें, आमचे 20 आमदार आयले. आमचे पंचायत इलेक्शन 2022 जाली आनी 2024चे आमचे लोकसभेचे इलेक्शन जालें. सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन आमचो पक्ष फुडें काडपाचें काम आमचे प्रदेशाध्यक्षान केल्लें आसा. ताका लागून तांचे सगळ्यांचे वतीन हांव अभिनंदन करता. परत एकदा ताळयो मारून ताचें अभिनंदन करचें. हांव आमचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन मागता की तांणी हांगा येवन स्वागतपर तशेंच प्रास्ताविकाचें भाशण करचें. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या आजच्या संघटन पर्वाच्या शेवटच्या टप्प्याक म्हणजे आमचे स्टेट अध्यक्षाच्या निवडणुकीक हांगा जी डिक्लेअर जावपाची आसा त्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुद्दम दिल्लीच्यान हांगा आयल्यात. आमच्या ह्या निवडणुकीचे रिटर्निंग ऑफिसर, ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी सुनील बन्सलजी, आमचे सगळ्यांचेच मार्गदर्शक उत्तर गोंयचे खासदार आणि केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी दामू नायक, नरेंद्र सावयकर, सर्वानंद भगत, आमचे आमदार आणि आदले मंत्री दिगंबर बाब कामत, मोविन बाब गुदिनो, सुभाष फळदेसाय, आदले अध्यक्ष राज्यसभेचे आदले खासदार विनय बाब तेंडुलकर, अलेक्स बाब सिकेर, फाटल्यान बशिल्ले आमचे संजू देसाय, गोविंद पर्वतकर, आमचे आमदार संगलबाब आमोणकर, मिनिस्टर बाबूश मनशरात, आमचे राजेश बाब फळदेसाय, प्रवीण बाब आल्लेकर, अनंत प्रेमेंद्र शेठ, आमचे रोहन बाब खवटे, दिव्या राणे, दाजी साळकर, सुवर्णा तेंडुलकर, आमचे आडपयकर बाब, फाटल्यान बशिल्ले आमचे दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष दयानंद कारबोडकर, प्रभाकर गांवकर, पार्टीचे आदले आमचे सगळे आमदार, पार्टीचे पदाधिकारी, नवनिर्वाचित दोन्ही जिल्ह्यातले जे मंडळाचे नवीन अध्यक्ष निवडून आले आहेत ते सगळे अध्यक्ष, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन गोंय भरल्यान हांगा आयिल्ले हो कार्यक्रम जो आसा नवीन अध्यक्षाची निवड पळोवपाक आयिल्ले, आशिर्वाद दिवपाक आयिल्ले सगळ्या गोंय भरल्या कार्यकर्त्या भाव आनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण तुम्ही खूप मोठ्या संख्येन आज हांगा उपस्थित आसात. आणि खास करून वयर बशिल्ले आमचे सुनील बन्सलजी आणि सगळेच मानेस्त ह्या सगळ्यांचे आजच्या ह्या नवीन अध्यक्षाच्या निवडणूक जी जाहीर जावपाची आसा ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचे हांव हार्दिक स्वागत करता. म्हाका याद जाता जशें आतां सिद्धार्थ बाब कुंकळकर हांगा उलयताले की 5 वर्सां पयलीं 2020 ह्या साला भितर हांवें अध्यक्षाची सुत्रां आमचे विनय बाब तेंडुलकर हांच्या हातींतल्यान हांवें घेतिल्लीं. आणि म्हाका याद जाता की कारण आमी 5 वर्सांत सगळी प्रगती जाली अशी न्ही, पण भारतीय जनता पार्टी येदी व्हडली जावपा फाटल्यान भरपूर कश्ट आसात, केंद्रांतल्या नेत्यांचे डेफिनेटली आसात. पण आमी गोंयचो जर विचार केलो जाल्यार ज्या वेळाचेर 1980 जनसंघ जातकच मागीर ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जाली त्या वेळापासून आतापर्यंत जे अध्यक्ष ह्या पार्टीक लाभले तांचे योगदान हे डेफिनेटली आसा. त्याच्या भितर सुरवातीक काशीनाथ बाब परब हे आमचे मदीं नात, दादा आल्लेकर आसत, आमचे श्रीपाद भाऊ हे आज आमच्या बरोबर आसात, डॉक्टर सुरेश आमोणकर हे 2 वेळा पार्टीचे अध्यक्ष झाले, लक्ष्मीकांत पार्सेकर असत, राजन आल्लेकर असत, विनय बाब तेंडुलकर असत. या सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे काम जे आसा ते फुडें फुडें व्हरत गेले. अशा वेळाचेर की ज्या वेळार कांयच नाशिल्लें, म्हणजे केंद्राक आमची सत्ताय नाशिल्ली, गोंयांत आमचो आमदारूय नाशिल्लो,
अशा वेळापासून एक ध्येय घेऊन पार्टीचें काम तांच्यांनी फुडें व्हेलें आनी म्हाका याद जाता की ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक RSSन कांय प्रमुख नेते जे दिले, भाऊचें नांव आसा भितर, तेजे भायर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसत, राजन आल्लेकर, मनोहरभाई पर्रीकर, आमचो सगळ्यांचो आदर्श नेता, सतीश बाब धोंड हे संघटन मंत्री आज आमचे बरोबर हांगा ना, हांगा बशिल्ले आमचे गोविंद बाब परवरकर आसतले, सुभाष बाब साळकर आसतले, ह्या सगळ्याच लोकांनी, दत्ता बाब खोलकार, हे सदोदीत प्रेसा फुडें येना, पण पार्टीचें काम फुडें व्हरपाक लागून सदोदीत ह्या लोकांनी भरपूर प्रयत्न केल्ले आसा. आनी म्हणून ज्यांची कसलीच अपेक्षा ना, हांव खूब बऱ्याच जाणांक बऱ्याच वेळाचेर म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीन आमकां सगळें दिलें. आमी बुथाच्या कार्यकर्त्या पासून हांव पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष जालो, मंडळ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आनी प्रदेश अध्यक्ष. विनय बाब तेंडुलकराच्या अंडर म्हाका ती 2 वेळाचेर जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करपाक मेळ्ळें. राजन आल्लेकर आसत, श्रीपाद भाऊ नायक आसत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसत, हांच्या बरोबर म्हाका स्टेट सेक्रेटरी म्हणून काम करपाचें लाभ मेळ्ळो. आनी तेजो बरोचसो फायदो जो आसा तो म्हाका स्टेट प्रेसिडेंट जाल्या नंतर मेळ्ळो. आनी त्यामुळे म्हाका एक बरें दिसलें, कारण हे सगळें करता आसतना ह्या गोंया भरल्यान जें काम फुडें व्हेलें करता आसतना आमी कितें तरी पोजिशन भोगलें. आमी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत पावले. हांव आमदार जालो, सरपंच जालो, पंच जालो, खासदार जालो. पण तुमच्या पैकी बरेचशे असे कार्यकर्ते आसात की जे कार्यकर्त्यांनी कसलेंच पोजिशन मागूं ना, ज्यांच्यांनी केन्नाच भारतीय जनता पार्टी कडेन म्युन्सिपालिटीची तिकेट मागूं ना, ग्रामपंचायत मागूं ना, जिल्हा पंचायत मागूं ना, खासदारकीची मागूं ना आनी आमदारकीची तिकेट मागूं ना. पण ह्या सगळ्यांक दिसतालें की म्हजो पक्ष सत्तेर येवपाक जाय, भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवपाक जाय, हो कार्यकर्तो प्रत्येकाक दिसतालो. कारण आमी सगळीं पोजिशनां जीं आसतात ह्या पोजिशनाक बाजी येता. अध्यक्ष हो माजी जावपाक शकता, प्रत्येक मंत्री माजी जावपाक शकता, पार्टीचो प्रत्येक पदाधिकारी माजी जावपाक शकता, पण कार्यकर्तो आयुश्यान केन्नाच माजी जावपाक शकना. आनी त्यामुळे ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आज ह्या येदें व्हडलें बारीक जें झाड रोविल्लें, ह्या झाडाचो वटवृक्ष जाल्लो आसा, खूब व्हडलें जाल्लें आसा. आनी सगळ्यांक म्हाका कोणी तरी एक प्रश्न विचारलो की संपूर्ण 5 वर्साच्या कालावधीन तुजें सगळ्यांत बरें कितें काय म्हूण. हांवें ताका एक सांगलें की ह्या 5 वर्साच्या कालावधी भितर आमी खूब गोश्टी शिकले. हांवें ज्या वेळाचेर प्रदेश अध्यक्ष जातकच जशें सिद्धार्थान आतां सांगलें, आमी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक वयताले आनी ही जिल्हा पंचायती निवडणूक अंतीम टप्प्याचेर आशिल्ली. आनी 19 मार्च 2020 ह्या वेळाचेर घोशणा जाली की निवडणूक फुडें वतली, कारण ह्या देशा भितर कोवीड सुरू जालें आनी 25-22 मार्चाक ह्या देशा भितर लॉकडावन जातलें. आनी त्यामुळे हे सगळें जातकच आमी सगळे जालें की आमी इतलें प्रिपॅरेशन केलें, पण आमी निवडणुकीक वचूं शकना. पण ज्या तरेन कार्यकर्त्यांनी ह्या कोविडाच्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर लॉकडावन जालें, अशा वेळाचेर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पद्दतीन आपापल्या भागा भितर काम करपाक सुरवात केलें. भारतीय जनता पार्टी केंद्रान आमकां सगळे कार्यक्रम दीत रावले. आनी एक वेळ असो आसतालो की एखादी वर्च्युअल मिटींग करप म्हणजे कितें हें आमकां टेन्शन येतालें. पण आमी सगळेच जाण आज परिचित आसात. म्हाका खूब बरें दिसता की म्हजो बुथाचो कार्यकर्तो सुद्दां वर्च्युअल मिटींग वेवस्थीतपणे करपाक शकता, ही आमची जमेची बाजू आसा. आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना आमी जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका जिखल्यो पयल्या वेळाचेर, कारण आमकां सगळ्यांक चॅलेंज आशिल्ली. मनोहर भाई आमचे बरोबर नासलो. 19 नंतर पयली आमी बाय इलेक्शन जालें आनी त्या नंतर पयले निवडणुकीक जे आमी गेले, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर आमी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक गेले. ह्या गोंयान पयल्या वेळाचेर उत्तर गोंयान 25 19 जाग्याचेर आमी निवडून आयले. दक्षिण गोंयाचेर 25 16 जाग्याचेर निवडून आयले. पयल्या वेळाचेर दोनूय जिल्ल्या भितर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जिल्हा पंचायतीक लावपाक शकले. हो आमचो अचिवमेंट आशिल्लो. हो अचिवमेंट तुमचो सगळ्या बुथाच्या कार्यकर्त्यांचो आशिल्लो. त्याच्या नंतर आमी पळयलें म्युन्सिपालिटीची निवडणूक जाली, म्युन्सिपालिटी आमी जिखले. त्याच्या नंतर आमी पळयलें बाय इलेक्शन जालें, बाय इलेक्शन जिखले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची निवडणूक आशिल्ली असेंब्ली इलेक्शन. आनी ह्या असेंब्ली इलेक्शनाच्या वेळाचेर सगळ्यांक दिसतालें भारतीय जनता पार्टी फुडें आनी कांय करपाक शकना, सोंपली पार्टी. देशा भितर वेगळें वातावरण निर्माण जालें, पत्रकार वेगवेगळे सर्वे भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधी. पण आमकां पूर्णपणे खात्री आशिल्ली तुमच्या आधाराचेर. आमी सदांच सांगतात की भारतीय जनता पार्टी 22 22 येतले म्हणून. बरेच जाण आसताले, मुख्यमंत्री म्हणटाले 22 22. पण आमकां ज्या वेळाचेर आमी मतदारसंघाचे दौरे केले, ज्या वेळाचेर आमच्या लक्षांत आयलें की असेंब्ली निवडणुकीक आमकां 33% मतदान जाता आनी लोकसभा निवडणुकीक आमकां 52% मतदान जाता, हे 33 लोक आमचे त्या बुथार आसात काय ना हे पळोवपाकच आमकां लक्षांत आयलें की ते लोक आसात. आनी म्हणून आमी ठरयलें की भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर असेंब्लीची निवडणूक 100% जिखतली, हो ठाम विश्वास आमी व्यक्त केलो. तातूंतल्यान बरे गोश्टी जाली. तेजे भितर खूब गोश्टी जाले. आमकांय दिसलें
की आमी पळयलें की हाच्या भितर आज हांगा बशिल्ले बऱ्याच जाणांक दिसता की भारतीय जनता पार्टीन नवीन लोकांक घेतले. जो पर्यंत आमी नवीन लोक घेनात, कारण देशभरा भितर जो पर्यंत नवीन लोक येना तो पर्यंत पार्टी वाडना. आनी त्यामुळे एखादें सरकार घट्ट जावपाक जाय आसत जाल्यार त्या सरकाराक आमदारांची ताकद लागता. आनी त्या वेळाचेर आमचे कडेन 10 आमदार आयले, त्यानंतर 8 आमदार आयले. पूण हांव त्या सगळ्या आमदारांचे अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता की तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी स्विकारली. आनी ही आयडियोलॉजी स्विकारता आसतना तेंच्यांनी ठरयलें की भारतीय जनता पार्टीन जर आमी आसात जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या रस्त्याचेर आमकां चलपाक जाय. आमी चलता ती वाट जावचें ना. हाच्या भितर आमी कांय अपयशी जाले. कांय मतदारसंघा भितर आमचे प्रमुख जे नेते आशिल्ले तांकां आमी कन्विन्स करपाक कमी पडले. आनी म्हणून हांवें बऱ्याचदा सांगलें जे कमी पडले आसा तेजी जबाबदारी म्हजी आसा अध्यक्ष म्हणून. कारण आमी तांकां कन्विन्स करून पार्टी बरोबर दवरपाक शकले ना. ही आमची कमीपणां आसा. पूण ह्या सगळ्या हातूंतलो जर आमी विचार केलो, आमी लोकसभा निवडणुकीक गेले, आमी विधानसभा निवडणूक बऱ्या हातूंनी जिखले, तेजे नंतर कांय नवीन आमदार भारतीय जनता पार्टीन आयले, पार्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम तांच्यांनी फुडें व्हेले. आनी हे सगळे व्हरता आसतना हांवें एक लक्षांत दवरलें की म्हणून हांवें पत्रकारांक सांगलें की सगळ्यान वैशिश्ट जर म्हजें कितें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे 5 वर्सां तुमी सगळ्यांनी आपापल्या बुथाचेर, आपापल्या ग्रामपंचायतीन, आपापल्या मतदारसंघा भितर काम केलें आनी तुमच्या भितरलो एक कार्यकर्तो तुमी जागृत दवरलो, तें सगळ्यान म्हत्वाचें. आनी हें केन्ना दिसून आयलें ज्या वेळाचेर पार्टीन ठरयलें की एखाद्या मंडळाच्या अध्यक्षाक जर अध्यक्ष करपाक जाय आसत जाल्यार तेची वर्सां 45 आसूं जाय. आमची साहजीत आमी सदोदीत पळयताले की एखाद्या मतदारसंघा भितर उपाध्यक्ष आसत, एखादो जनरल सेक्रेटरी आसत जाल्यार ताका आमी अपग्रेड करताले. आमी भरपूर प्रयत्न केले, कारण गोंय आमचें अशें धाकटें राज्य आसा. गोंयान एक मतदारसंघ म्हणजे एक मंडळ, गोंया भायर एक मतदारसंघ 8-9 अशे मंडळ आसतात. पण पार्टीन ज्या वेळाचेर डिसिजन घेतलें की सगळ्यांक एक कायदो, त्या वेळार आमी ठरयलें आतां कशें वतलें काय म्हणून. पण हांव खरोखरच भारतीय जनता पार्टींतल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद दिता. कारण आमी जी गोश्ट केंद्रान सांगली ती गोश्ट आमी तुमी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केली. आनी त्यामुळे एक्सेप्ट करतकच प्रत्येक मतदार म्हणजे आमी 40 36 मतदारसंघांनी आमचो मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध निवडून हाडपाक शकले. ही आमची जमेची बाजू आसा. आनी आज जर आमी पळयलें जाल्यार दोनूय जिल्ह्याचे अध्यक्ष तांकां वयोमर्यादा 60 घातली. कारण पार्टी भितर काम करता आसतना प्रत्येकाक अपेक्षा आसता की म्हाका तें पोजिशन मेळपाक जाय. पण सगळ्यांत सर्वात श्रेश्ठ कोण आसत जेणे अपेक्षा बाळगली. कारण आज हांव पळयतां की आमचे स्टेटीचे अध्यक्ष जावपाची वेळ आयली, आमच्या डिस्ट्रिक्टाची आयली, डिस्ट्रिक्टाची नांवां आयली. खंयच्याच कार्यकर्त्यान म्हजें नांव घाल म्हणून सांगूं ना. पार्टीन डिसायड केलें की ह्या मनशाचें नांव घालूं जाय, पण नांव फुडें आयलें पण ताका मेळूं ना. पण त्या मनशांनी वायट धरूं ना. व्हडल्या हातून तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्टाचें एक्सेप्ट केलें, आज स्टेटीचें सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा. आनी आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो लेवल आज जर खंय पावलो आसत जाल्यार पयल्या वेळाचेर गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा अध्यक्ष आज पयल्या पानाचेर येवपाक लागिल्लो आसा. ही आमची जमेची बाजू आसा. आज तुमी खंय जर मिडिया जर पळयली, केबल आसत, खंयचे TV चॅनल आसत जाल्यार प्रत्येक जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळ अध्यक्षाचो फोटो येता. आमी गोंया भितर 4,25,000 मेंबर केले. गोंया भितर आमी जशें उदर सांगलें सिद्धार्थान 1,725 बूथ आसात. ह्या 1,725 बुथांतले 1,575 बुथाच्यो समिती आमी पूर्ण केल्ले आसा. आनी हे सगळें करतकच 36 मंडळां आमी पूर्ण केलीं. आनी हातूंतल्यान म्हणजे आज आमी पळयतात, पयलीं पळयताले एखादो जिल्हा पंचायतीचो जर निवडून आयलो आसत, हांव समजता की ताचो फोटो पयल्या पानार येवं जाय. एखाद्या पंचायतीची ज्या वेळाचेर निवडणूक जाता त्याचो फोटो पयल्या पानाचेर येतालो. पण पॉलिटिकल पार्टी आमी, राजकीय पार्टी, बऱ्याच जाणांक पयलीं खबरूच नासलें की मंडळ अध्यक्ष कोण काय म्हूण. पण आज मंडळ अध्यक्ष त्या पेपराचेर येवपाक लागिल्लो आसा. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी आज खूब वयल्या लेवलार पाविल्ली आसा. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. आमी सगळे कार्यकर्ते जे आसात, कारण प्रत्येकाक दिशिल्लें आसा की ही सगळीं पोजिशनां आसात ही म्हाजी, पण हांव कार्यकर्तो जो आसा तो म्हजो कोण काडपाक शकना. ही जागृतता प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनान जाल्ली आसा. आनी म्हणून ही आमची जमेची बाजू आसा. आनी म्हणून आमकां सगळ्या जाणांक एक चॅलेंज आसा, 2027ची निवडणूक. आनी त्यामुळे आमचे सगळे नवनिर्वाचित मंडळाचे अध्यक्ष आज पार्टी परत यंग जाल्ली आसा, युवा जाल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टीचे 45 वर्साचे युवा आज पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष जाल्ले आसात. येणारे 20 वर्सां ते फुडें वयतले. कारण भारतीय जनता पार्टीन सदांच ठरयलें की वेगवेगळे, कारण नाजाल्यार आमी काँग्रेस जावपाक शकतात, कारण काँग्रेसी भितर युवा ना, कारण तांच्यांनी जे जाणटे आहात तेच पार्टी चलयतात. पण भारतीय जनता पार्टी भितर नवीन नवीन लोक येतात, नवीन नवीन युवा येतात.
आनी ताका लागून एक दिसता की आमी पळयतात की सबंद देशभर पळयात एखाद्या खंयच्याय राज्या भितर जर भारतीय जनता पार्टी एखादी निवडणूक हारली आसत जाल्यार फुडल्या निवडणुकेक भारतीय जनता पार्टी त्याच मतदार त्याच स्टेटी भितर परत एकदा सत्तेर येता. कारण कितें? कारण भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. आनी काँग्रेसचे जर आमी पळयलें एक निवडणूक जर हारली आसत जाल्यार ती पार्टी परत त्या स्टेटी भितर जिखून येवपाक शकना. कारण त्यांची राजकारण निवडून आयिल्ल्या आमदाराच्या आधाराचेर चलता. भारतीय जनता पार्टी तुमच्या सारक्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर चलता. हो आमचो फरक आसा. आणि म्हणून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. 2027 ही निवडणूक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी पळयतात की ज्या तरेन ते काम करतात, लोकांक मेळटात, पांय जमनीर दवरल्या. म्हणजे 2012 निवडून येतकच आमदार म्हणून जसे प्रमोद सावंत आशिल्ले आज तशेंच आसात. आनी ही जमेची बाजू आसा. तेंच्यांनी तकलेक चलोवन घेवना की हांव आज मुख्यमंत्री आसा. ज्या तरेन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात, आमकां सगळ्यांक लागून काम करतात. तेंचें एक ध्येय आसा की भारत देश ही जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय. भारत देश हो 2047 वर्ल्डान नंबर 1 जावपाक जाय. हें जर करतले आसत नरेंद्र मोदी एकटे करपाक शकचे ना. आमकां सगळ्यांक काम करचें पडटलें. आनी हें जर आमकां काम करचें पडटलें आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपापल्या भागा भितर करूं जाय. आपापल्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या मंडळ अध्यक्षांनी चिंतन करपाची गरज आसा. ह्या निवडणुकीक एखाद्या बुथाचेर कमी जर आमचे प्रायमरी मेंबर जाले आसत जाल्यार थंय वाडोवपाची गरज आसा. एखाद्या मतदारसंघा भितर जर आमचो बूथ अध्यक्षाची निवडणूक जावन आसत जाल्यार ती करून घेवपाची गरज आसा. नवीन भारतीय जनता पार्टी भितर लोकांक हाडपाची गरज आसा. आमी भरपूर प्रयत्न केले. वेगवेगळ्या पार्टी भितर वेगवेगळ्या प्रोफेशनलांक पार्टी भितर हाडले. कारण प्रत्येकाची एक वेगळी हें आसा, वेगळेपण आसा. आनी त्या वेगळेपणाचो आमी फायदो करून घेवं जाय. पार्टी भितर नवीन मनीस आयलो म्हणून म्हजी किंमत कमी जाता अशें केन्ना जायना. भारतीय जनता पार्टी ही सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो कोणूय हांगा पावपाक शकता. म्हणजे आमी जे अध्यक्ष जावन गेले तेंची फॅमिली बॅकग्रावंड कोण तरी पॉलिटिकल आसा अशेंय ना. पण ह्या भितरलो तुमच्या पैकी म्हणजे आज जो मंडळ अध्यक्ष आसा फुडल्या 10 वर्सां भितर तोय प्रदेशाचो अध्यक्ष जावपाक शकता. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 2027 ही निवडणूक आमकां जिखपाक जाय. तेचे 50% काम आमी आज पूर्ण केल्लें आसा. तेचे भितरले बूथ आसत. म्हाका खूब बरें दिसता. हांव बऱ्याच भागा भितर ज्या बुथाच्या निवडणुकीक गेलो संघटन पर्वाचे आमच्यो ज्यो 4 टप्पो आसा आनी जशें सांगलें आमच्या सिद्धार्थान संघटनांतलें पयलें काम आशिल्लें प्रायमरी मेंबरशीप तें आमी अचीव केलें 4,25,000. दुसरें आशिल्लें बुथाच्यो निवडणुका घेवप. आमी सक्सेसफूल जाले निवडणुका घेवपाक बुथाचे. आमी तेच्या नंतर तिसरो टप्पो आशिल्लो मंडळाचे अध्यक्ष करप तें आमी करपाक शकले. तेच्या नंतर जिल्हा अध्यक्ष तें आमी करपाक शकले. आनी आज शेवटचो टप्पो आसा स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेअर करपाचो. आनी त्यामुळे आमी सुरळीतपणे देशा भितरलो आमचें तिसरें राज्य आसा की ज्या राज्यान पयलींच सगळ्यान पयलीं आपल्या स्टेट प्रेसिडेंटाची निवड केली. आमचें तिसरें राज्य आसा. लक्षद्वीप आसत, आसाम आनी आज गोवा. आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांचें हें कार्य कारण हें सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें नासत जाल्यार ही गोश्ट केन्ना शक्य जायना. आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टी वयर व्हरपाचें काम केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 27 ही निवडणूक दोळ्या समोर दवरुया. आनी हें दवरता आसतना गेल्या सावथ गोवा भितर आमी मातशें चुकले, मातशें कमी पडली मतां. आमी निवडणूक जिखूं शकना. म्हाका एका पत्रकारान सांगलें कित्याक काय म्हणा म्हणजे ती जबाबदारी म्हजी. भारतीय जनता पार्टी जिखत जाल्यार ती सगळ्या कार्यकर्त्यांची. आनी ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जर खंय फेल ठरली आसत जाल्यार प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी हांवें स्विकारली. आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी हें काम फुडें व्हरुया. आनी त्यामुळे हें करता आसतना 27 दोळ्या समोर दवरुया आनी भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा खूब मोठी उबारी दिवया. 27च्या निवडणुकी भितर 27 27 जशें मुख्यमंत्र्याक दिसता ते आमी पूर्ण करपाक लागून सगळे प्रयत्न करुया. हांव हांगा बशिल्ल्या सगळ्या आमदारांचे हांव खास करून बाबूश मनशाराक म्हाका आमी प्रायमरी मेंबरशीप करताले ही फुडेंच वचनासली. आनी त्यामुळे बाबूशाक म्हळ्यार तुजी फुडें वचना जाल्यार बाकीची उरतली म्हणून बाबूशान जो जोर धरलो आनी आमी सगळ्यांक टार्गेट दिलें. लोकसभेक जितली मतां पडल्या तितली केली म्हणजे तुजें टार्गेट पूर्ण. 23 हजारांतले 17,000 प्रायमरी मेंबर केले. हांव 70 केले तातूंत वचना. 70 केले आसत, बिचोले तालुक्यान केले आसत, सगळ्या आमदारांनी केले. पूण सगळ्यांनी प्रयत्न केले. ताणें सांगलें की आपण जर ह्या पार्टीन आसत जाल्यार ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी आपल्याक फॉलो करपाक जाय. हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना म्हाका खूबदां बऱ्याचदा पार्टीच्या कारण सतीश धोंड हांगा संघटन मंत्री गेल्या नंतर कारण संघटन मंत्री ज्या वेळाचेर आसता त्या वेळार कोणाचें वायटपण जर घेवं जाय आसत जाल्यार तो घेता. पण एखाद्या स्टेटीन जर संघटन मंत्री नासत जाल्यार बऱ्याच वेळाची ती मास्टराची भुमिकाय म्हाका करची पडल्या. त्यामुळे कोणाक जर हांवें चुकून जर केन्ना तापयलें म्हाका याद जाता की बोरकाराचे चलयेचें लग्न आशिल्लें आनी ताका कितें तरी हांवें तापयलो. ताका वायट दिसलें. इट इज नॉट फॉर मी. म्हाका दिसतालें की ज्या पार्टीची एक शिस्त आसा ही शिस्त सगळ्यांनी पाळची.
पार्टीचे कार्यक्रम जे आसा ते करचे आनी त्यामुळे हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचे बुथा वयल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव सल्यूट करता की विदावट बुथाचो कार्यकर्तो आमी फुडेंच वचूं शकना आनी म्हणून दाबोली सारकिल्ल्या मतदारसंघात मवीन गुदिन्याचे हांव गेल्लो थंय आनी त्या वेळाचेर हांवें पळयलो संदीप सूद प्रोफेशन आर्किटेक्ट बरो बिझनसमॅन हो मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो त्यांनी सांगले सर आपल्याक बुथाचो अध्यक्ष जावपाक जाय मंडळाचो अध्यक्ष बुथाचो अध्यक्ष जालो कारण ती सगळी कारण हांवें बऱ्याच स्टेटी भितर आमी जेन्ना वयतात हांवूय सगळ्यांक सांगता की आमी जरी जशी व्हडली पोजिशनां घेतली जाल्यार आमी बेजिकली डायरेक्टर आमी बेजिकली डायरेक्शन दितात पण खरें काम खरी मतां जी हाडपाचें काम आसा तो बुथाचो अध्यक्ष करता आनी हांव ठामपणान सांगता ह्या वेळाचेर जशे बुथाचे अध्यक्ष हांवें पळयलें मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान एक वयर आशिल्लो लेफ्टनंट कमांडर आज बुथाचो अध्यक्ष जाला बरेचसे प्रोफेशनल म्हणजे आज एक वेगळी आयडेंटिटी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या भितर जाल्ली आसा ही आमची जमेची बाजू आसा म्हणून हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक जेणे जेणे आपापल्या पद्दतीन हे सगळे निवडणुका जिखले पार्टीचे कार्यक्रम फुडें व्हेले पार्टीची निवडणूक फुडें व्हेली ह्या सगळ्यांक हांव नमस्कार करता म्हजे कडल्यान कितें चूक आसत जाल्यार माफ करा धन्यवाद देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं सदानंदजी पद येतले वतले पुणून पक्षान कार्यकर्तो दिल्या म्हणून जे पद आमकां दिलां ते अविरत रावतले आनी हांव ह्या क्षणार अध्यक्षांक एक एश्युरन्स दिता की आमी सगळे कार्यकर्ते जे विकसीत भारत म्हणून आमच्या मुखार माननीय पंतप्रधान मोदीजीन स्वप्न दवरला त्या स्वप्नाक पुर्तीक व्हरपाक आमी सगळे बद्ध आसा आनी आमी काम करतले काय ना सगळे चित्त आसतले की गोमंतक मराठा समाजाक येदें व्हडलें फंक्शन कित्याक दवरलें पण म्हाका दिसता आमचे पक्षाचे जे जे अध्यक्ष जाला आनी पक्षाचे जी वाटचाल आसा त्या हॉलान सगळी पळयल्ली आसा आनी म्हणून आयचें फंक्शन आयचे नव्या अध्यक्षाचे निवडीचे फंक्शनूय बी आयज आमी हांगा दवरलां थोड्यांक त्रास जातलो पूण म्हाका दिसता सगळे कार्यकर्ते उमेदीन आसा आनी कळ सोंसतले हांव ह्या क्षणार एक 3 विनंती करता की खुबशे जाण आयज नवे बूथ अध्यक्ष जाल्या नवे मंडळ अध्यक्ष जाल्या सरल ॲप नमो ॲप कोणा कडेन ना जाल्यार तांणी ह्या हॉलाच्या भायर वचच्या पयलीं डावनलोड करचें खंयचें ॲप सरल आनी नमो ॲप तशेंच फाल्यां 19 जानेवारी मन की बात आसा माननीय पंतप्रधानांचो एक कार्यक्रम प्रत्येक कार्यकर्ते प्रत्येक भारतीय नागरिका कडेन टचार रावपाक तो फाल्यां 11 वरांचेर आसा प्रत्येकान बुथाचेर हो आयकुचो आनी सरल एपार प्रत्येकाचे त्या बुथाचे फोटो अपलोड करचे कृपा करून प्रत्येक बुथार जावनी फाल्यां आमचे नवे अध्यक्ष जेन्ना पदभार स्विकारतले तेन्ना हो फाल्यांचो मन की बात प्रोग्राम आमी पयलोच प्रोग्राम आसा नवे अध्यक्षाचो तो प्रचंड अशा संख्येन आमी एक रिकॉर्ड तयार करया परत एकदां अशी सगळ्यां कडेन विनंती करता हय सुनीलजी बन्सल आमचे संघाचे स्वयंसेवक तशेंच एबीवीपीचे कार्यकर्ते पूर्ण वेळ प्रचारकय आशिल्ले राजस्थान युनिव्हर्सिटीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून 1988 ताणें पदभार घेतलो ताज्या नंतर पक्षाचे अविरत काम करून नॅशनल कन्व्हेनर फॉर यूथ अगेन्स्ट करप्शन जो मुवमेंट एक क्रुशियल मुवमेंट आमच्या 2014 सरकार हाडपाक आशिल्लो ताजें ताणें नेतृत्व केलें ताज्या नंतर 2014 जाल्लें यूपी इलेक्शन 2017 स्टेट इलेक्शन आनी परचे इलेक्शनाक ताणें यूपीचो संपूर्ण पदभार स्विकारून एक बरे निर्णायक रिजल्ट भारतीय जनता पक्षाक दिले आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी म्हणून ते 2022 कार्य करता हांव बन्सलजी कडेन मागतां की ताणें जे रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून तांचेर आयज जबाबदारी आशिल्ली ती जबाबदारी तांणी आयज इलेक्शनाचे जे निर्णय आसतलो तो आमच्या मुखार तांणी दवरचो आनी नवनिर्वाचित अध्यक्षाची निवड ही ऑफिशियल रित्या घोशीत करची भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सदानंद जी,
गोवा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीपाद नायक जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायक, गोवा सरकार में मंत्री, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हम सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी है कि हर 6 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी में हम एक संगठन का पर्व मनाते हैं। और कोई आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी यह संगठन बना उस समय से ही हमारे संविधान में हर 6 वर्ष के अंदर फिर से प्राथमिक सदस्यता, प्राइमरी मेंबरशिप, एक्टिव मेंबरशिप, बूथ कमेटी, मंडल, जिला, प्रदेश, ये पूरा एक प्रक्रिया एक लगभग 6 महीने के अंदर हर 6 वर्ष के अंदर हम करते हैं। इस बार भी हमारे संगठन पर्व यानी 2024-2025 के अंदर हम अपने संगठन पर्व को अभी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। इस संगठन पर्व के अंदर पूरे देश भर के अंदर हम लोगों ने जो एक इस बार विशेष प्रयास किया, और 6 वर्ष पहले और अभी अगर हम देखते हैं तो हमने पहले 11 करोड़ से ज़्यादा प्राइमरी मेंबर पूरे देश में बनाए थे, लेकिन इस बार अभी लगभग 13 करोड़ के आसपास प्राइमरी मेंबरशिप पूरे देश के अंदर हो चुकी है। यानी पिछली बार से ज़्यादा प्राइमरी मेंबरशिप करने का काम हमने किया। हम में से जिन कार्यकर्ताओं ने पिछली बार प्राइमरी मेंबरशिप की होगी उन सबको ध्यान में आएगा कि बहुत लंबे समय तक हमारी मेंबरशिप चली थी, लेकिन इस बार हमने 2 महीने के अंदर ही पूरे देश भर के अंदर अपनी इस मेंबरशिप के काम को पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी में जो ये हर 6 वर्ष में संगठन पर्व मनाना एक बहुत ही हमारे यहाँ एक आंतरिक व्यवस्था हमने बनाई है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी में नए लोग हमेशा जुड़ते रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला यह जन संगठन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में नए लोग आएंगे, और आज हम सब दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो इस कारण से बनी है क्योंकि देश के हर प्रांत से नए नए लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया, जिसके कारण से आज हम सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी हैं, हम सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी हैं, हम सबसे ज्यादा विधायक वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर जिसकी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 10-12 साल के अंदर दुनिया की एक सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हम सब ने मिलकर के बनाया है। इसलिए संगठन पर्व के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ना, नए लोगों को जोड़ना, कोई भी किसी क्लास का व्यक्ति ना छूट जाए, वहां तक जाना, अपने संगठन का काम जहां पर नहीं पहुंचा है, इस संगठन पर्व के माध्यम से उन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर के जाना। जो हमारे पिछले दिनों में कमजोर वीक एरिया होंगे, उन सभी वीक एरिया को मजबूत करना, यह हमारा एक संगठन पर्व में प्रयास रहता है। और मैं गोवा के सभी कार्यकर्ताओं को और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस बार का संगठन पर्व पूरे देश के जो अग्रणी टॉप 5 स्टेट हैं, जिनमें समय पर और जो लक्ष्य तय किया था उससे भी अच्छा काम हुआ है, उसमें अपना यह गोवा प्रदेश के आता है। तो आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से 4 लाख से ज़्यादा सदस्यता करना, सभी 90% से ज़्यादा बूथ पर बूथ कमेटी बनाना। मैं कल जब सभी मंडल अध्यक्षों से परिचय कर रहा था, सभी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से, शक्ति केंद्र से, मोर्चों में काम करके आए हुए एक नई युवा पीढ़ी हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष की कल यहाँ पर बनी है।
तो एक नई पीढ़ी को लाने का काम भी इस संगठन के अंदर अभी इस संगठन पर्व में हम सब ने किया है। मैं आप सभी को इस संगठन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा यह गोवा प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में 3 बार हमारी सरकार यहाँ पर है और ये गोवा एक निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं बहुत साल के बाद कल गोवा आया, शायद 10-12 साल के बाद मैं गोवा आया हूँगा। आने के बाद में मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि गोवा इतना छोटा सा है, पणजी इतना छोटा सा है, लेकिन जिधर देखो उधर ही विकास का काम चल रहा है। फ्लाईओवर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। यह जो एक विकास का एक वो दिखता है जिससे लगता है कि हमारी सरकार, डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, इस गोवा प्रदेश को भी एक आने वाले दिनों के अंदर एक विकसित प्रदेश बनाना, टूरिज्म की दृष्टि से जो एक बहुत बड़ी जगह है, आने वाले दिनों में और बड़े स्थान पर वो पहुंचे। यहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों के जीवन के अंदर हमारी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण से जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक, उसके जीवन में, उसके घर तक वो खुशहाली लेकर के जाना हमारा विकास का मॉडल है। हर गांव तक सड़क जानी चाहिए, हर गांव तक पानी पहुंचना चाहिए, हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज गोवा प्रदेश के अंदर भी हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति तक यह विकास का पहुंचाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसलिए हमारी इस डबल इंजन की सरकार में भी अभी तक हमारी संगठन की जिस टीम ने काम किया, और आज से जो हमारी एक नई टीम संगठन के नए नेतृत्व में बनेगी, वह टीम भी, जैसा हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी, सदानंद जी ने कहा कि आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में एक पूर्ण बहुमत की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम संगठन में जिन 3 बातों की चर्चा करते हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं के मन में, मैं बीजेपी में काम करता हूँ इसलिए उसका पहला भाव क्या हो, मैं बीजेपी में काम करता हूँ इसलिए अपने नेतृत्व के प्रति एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मेरा जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारा लीडर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लीडर के प्रति एक श्रद्धा का भाव हो। मैं जिस विचारधारा को लेकर के काम कर रहा हूं, हमारी आइडियोलॉजी एक ही शब्द में कहना हो, बहुत ज्यादा उसका व्याख्यान ना करते हुए कहें कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, हमारी आइडियोलॉजी केवल एक है कि भारत माता की जय होनी चाहिए। यही हमारी विचारधारा है। हम भारत माता की जय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारे काम करते हुए कैसे यह देश आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके लिए काम करने में निकले हुए लोग हैं। तो अपनी इस विचारधारा के प्रति एक निष्ठा का भाव होना चाहिए। और तीसरा, जिस संगठन में हम काम करते हैं उस संगठन की उस कार्य पद्धति के प्रति सामूहिकता का भाव, टीम स्पिरिट में काम करना, मिलकर एक साथ काम करना, ये जो हमारी वर्षों से कार्य पद्धति का विकास हुआ है, उस कार्य पद्धति का आग्रह हम संगठन में निरंतर रखें तो निश्चित रूप से अपना यह गोवा प्रदेश भी आने वाले दिनों में एक विकसित प्रदेश बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, उसमें अपना यह गोवा प्रदेश भी एक अग्रणी प्रदेश बनेगा। निरंतर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा शासन रहने के कारण से हम इस प्रदेश को ऐसा बना पाएंगे, यह अपेक्षा रखते हुए जो कल सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर चर्चा हुई, मंडल अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, हमारे संगठन का जो एक सिस्टम है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, निर्वाचन है, लेकिन निर्वाचन में सब कार्यकर्ताओं से सहमति चर्चा, यह हमारे यहाँ पर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब इस आने वाले सत्र के लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कल नामांकन हुआ, तो सर्वसम्मति से और एक ही नामांकन होने के कारण से मैं गोवा प्रदेश के चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री दामोदर दामो गजानन नायक को इस गोवा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से इस निर्वाचन के बाद दामोदर
और दामू जी, जिनको सब दामू जी के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी अपने महामंत्री हैं, काफ़ी लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। सदानंद जी के साथ भी उन्होंने एक लंबे समय काम किया है। जहां तक सदानंद जी आज भाजपा को लेकर के आए हैं, उससे आगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर जाने का दायित्व ये दामोदर दामू जी का रहेगा। मैं चुनाव अधिकारी होने के नाते सबसे पहले उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और जो एक चुनाव का उनका सर्टिफिकेट है मैं वो देता हूं। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, नए सभी लोग मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। तो चुनाव की जो ये प्रक्रिया है उनकी इस घोषणा के साथ और उनको ये प्रमाण पत्र देते हुए मैं अपनी बात को भी समाप्त करता हूं। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। हमें हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दामू जी का सबसे अनुरोध है कि हाँ सांग भगवान होय आता ना रे मागे मागे हॅलो हॅलो ऐकून घेता
जय सो भारतीय जनता पार्टीचा दामू भाई तुम आगे बढ़ो वंदे विजय सो मातरम. आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक जे सगळ्यांचे लाडके दामू म्हणून दामूभाई म्हणून सगळेजण वळखता तांचे सगळ्याच्या वतीन अभिनंदन करता. हांव आमचे दक्षिण गोंयचे सहप्रभारी श्री सर्वानंद भगत हांचे कडेन विनंती करता की तांणी दामूभाई बद्दल हांगा सांगचे. एक सामान्यांतलो सामान्य परिवारांतल्यान आयिल्लो आमचो कार्यकर्ता ताजी ओळख करून दिवची. आयच्या संघटन पर्वाच्या शेवटच्या सत्रांत माचेर उपस्थित असले गोंय राज्याचे डायनॅमिक यंग मुख्यमंत्री दोतो प्रमोद सावंत, आमचे केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ, आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद भाई, त्याचप्रमाणे खास करून निर्वाचन अधिकारी म्हणून गोंयान आयिल्ले आमचे सुनील बन्सलजी आणि आदरणीय व्यासपीठ मुखार असले सगळे पत्रकार भाव, तुमचे सगळ्याचे स्वागत. नवनिर्वाचित अध्यक्षाचो परिचय न्ही तर तेजे थोड्याचो कार्याचो आढावा घेवपा खातीर हांव उबो आसा. काही पुरुष कार्यकर्ते आसा तेंचे कडेन विनंती आसा, महिला भगिनी उबी आसा तांकां कृपया आपले सायडीन उबे रावन सीट बसपा दिले आता. खूब वेळ जाले ते उबे आसात. काही पुरुष कार्यकर्त्यां कडेन विनंती आसा महिला भगिनीक बसपाक सीट दियात. आमी दामू नायकाचो परिचय करपाचो गरज ना. ह्या हॉलान आनी गोंयभर दामोदर नायक हांकां दामूजी नायक ह्या नांवान आमी सबंद गोंयभर वळखतात. त्यांचो जन्म जो आसा 6 सप्टेंबर 1971 सालाक मडगांव हांगा जालो. आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात फातोर्डा मतदारसंघातल्यान करता आसतना संघटनेच्या कामान थंयच्या फातोर्डेच्या मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी हाजे पासून सुरवात करता आसतना आज साधारणशे 2012 ते 2024 पर्यंत 12 वर्सां प्रदेशाचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेन अत्यंत महत्वाची जबाबदारी ताणें आजपर्यंत पार पाडलेली आसा. आणि हे करता आसतना इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्सान 2002 आणि 2007 अशा 2 टर्मा भितर फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून ते निवडून आयिल्ले आसात. त्याच्या व्यतिरिक्त आमी जर पळयलें जाल्यार दामूजी नायक हांकां ज्या ज्या वेळाचेर जी जबाबदारी पक्षान दिली, इतर राज्यान वचून थंयचो प्रवासी कार्यकर्तो म्हणून इलेक्शनाक काम करपाची जबाबदारी आसतली किंवा थंय संघटनेचे काम आसतलें, अत्यंत प्रामाणीकपणे आपल्या पक्षान दिल्ल्या कामाची पूर्तता त्यांनी केल्ली आसा. हे सगळे करता आसतना सरकाराच्या वेगवेगळ्या महामंडळाचेर तांणी आपली जबाबदारी सांबाळिल्ली आसा. ते मडगांवचे रवींद्र भवनाक नवी दिशा दिवपाचे काम आसत. अध्यक्ष म्हणून ईसीजीचे व्हायस चेअरमॅन म्हणून, गोवा हँडीक्राफ्टाचे चेअरमॅन म्हणून अशा वेगवेगळ्या महामंडळाची जबाबदारी ताणें यशस्वीपणे पार पाडलेली आसा. त्याचबरोबर कल्चरल आसतले, त्याबरोबर कल्चरल, एज्युकेशनल आणि वेगवेगळ्या मळाचेर त्याच्या दामबाबाचे घोडे मडगांवकारांक सगळ्यांक खबर आसा. आमी शिगमोत्सव मनयतात, तो शासकीय शिगमोत्सवाच्या बरोबरच आपलोय शिगमो करपाक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करताना सामान्यातल्या सामान्य जनतेकडेन आपलो कनेक्ट दवरपी अशे दामू नायक त्यांचे भरारी आयज ते प्रदेशाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जाल्ले आसात. हांव त्यांचो परिचय कार्याचो थोडोसो आढावा तुमच्या मुखार दवरलो आसा. आमकां खबर आसा ह्या हॉलाच्या व्यवस्थेच्या अपुऱ्या प्रमाणे आमचे अनेक कार्यकर्ते उबे आसात. आमी दिलगिरी व्यक्त करतात, पण तुमच्या सगळ्यांचो विश्वास, तुमचो सगळ्यांचो प्रेम भारतीय जनता पक्षाचेर आसा. नवीन निर्वाचित अध्यक्षाक शुभेच्छा दिता, त्याच्या फुडें वाटचालीक आनी त्याचे अभिनंदन करता. सगळ्यांक देव बरें. धन्यवाद सर्वानंद. हांव आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दामूबाई हांचे कडेन मागता की आनी सगळ्यांक संबोधित करचे, आपलो मनोदय दवरचो, फुडली वाटचाल सगळे कार्यकर्त्यांक सांगची. दामूभाई तुम आगे बढ़ो. जय सो. जय सो.
देव श्री दामोदराक वंदन करता, हांगसरले महालक्ष्मीक वंदन करता आणि तुमकां सगळ्यांक देव दुर्लभ असे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांकां मनापासून हांव म्हजे नमस्कार करता. आयच्या ह्या सुखद आणि ऐतिहासीक अशा सोहळ्याक माचयेर बशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, युवा तडफदार असे नेते आमचे दोतोर, आता ते थोडे कॅप्शन आसा ते खूब फेमस जाता, आमचो दोतोर म्हणे, आमचो दोतोर. तसोच आमचे लाडके मनोहर भाई आशिल्ले, आमचो भाई. अशें आमचो दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत आतांच आमचे बरोबर आमी सुरवातेक पासून बरोबर आमदार आशिल्ले, पण तेही पूर्वीपासून म्हज्या पूर्वीपासून काम करताले. ताणें आतां पर्यंतच्या सगळ्या प्रवासान भितर पक्षाची यशस्वीपणे धुरा फुडें व्हेली आणि आतां राज्यसभेचे खासदारय आसात. तशेंच वेळोवेळी आमकां मार्गदर्शनय करीत आशिल्ले, अध्यक्षपदाचेर आशिल्ले श्री सदानंद शेट तानावडे. ह्या प्रक्रिये खातीर केंद्रांतल्यान आयिल्ले नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सुनील बन्सलजी, आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान ज्येष्ठ नेते आणि खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक, माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त, गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, तशेंच आमदार मडगांवचे आमदार दिगंबरजी कामत, मंत्री सुभाषजी शिरोडकर, सुभाष फळदेसाय, मंत्री आलेक्स सिकेरो, मंत्री आमचे गोविंद गावडे, आमच्या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी तशेंच NIRचे कमिशनर आमचे मित्र नरेंद्र सावयकर, माचयेर बशिल्ले सगळे मंत्री, बाबूश मंजरत आसा, रोहन खंवटे आसा, आमदार, मंत्री, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते, पक्षाचे आजी आणि माजी असे कार्यकर्ते आसात. पंच मेंबराक सगळीं नांवां घेना, म्हणजे कोणाचें नांव हरशी भाशणांत थंय सांगतालो हांव, एक नांव कोणाचें विसरलो जाल्यार एक मत कमी पडटलें म्हणून, पण आतां चूक जाली माफ करचें. हांगसर जमिल्ले सगळे कार्यकर्ते आणि पत्रकार बंधू भगिनीनो, माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी, तशेंच आमचे गृहमंत्री अमित भाई शाह, JP नड्डाजी, BLG संतोषजी आणि तसेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेत्यां बरोबरच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, श्रीपादजी नाईक आणि बाकीचे सगळे मानेस्ताच्या या नावाचेर शिक्कामोर्तब केल्या बद्दल आणि म्हाका ही संधी दिल्या बद्दल हांव मन काळजांतल्यान तांचो ऋणी आसा. ह्या पक्षाची एक व्हडली परंपरा आसा. ह्या पक्षान जनसंघ ते भाजपा असो व्हडलो प्रवास आसा. ह्या पक्षान सुरवाती पासून ह्या पक्षाच्या आयडियोलॉजीक लागून सुरवात केल्ली, त्या वेळाचेर पक्ष जनसंघ आशिल्लो. गोंयांनी हळूतितल्यान जनसंघ सुरू केल्लो, काही लोक कामय करताले. अशा वेळार त्या कार्यकर्त्यांच्या वेळाचेर त्या वेळाच्या अध्यक्षांची नांवां हांव विसरपाक कसोच शकना आणि त्या वेळा वयले तांच्यांनी ती पणटी पेटयल्ली. तेजो आज येदो व्हडलो नंदादीप जाल्लो आसा, तातूंत सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचें योगदान आसा. खूब जाण हांगसरल्यान गेले, शासनाचे अंतरले, पण तांणी आपली नांवां हांगा दवरून गेले. काशिनाथ परब आसतले, दादा अर्लेकर आसतले, त्या वेळाचेर काम करपी डॉक्टर सुरेश आमोणकर आसतले, आमचे श्रीपादजी नायक आसतले, राजेंद्र नार्लेकर आसात, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसात, ताजे नंतर विनय तेंडुलकर आसा, आतांचे सदानंद शेट तानावडे आसा. अनेकांनी हो पक्ष आपापले परीन आपले श्रमान आपले मेहनतीचेर तो फुडें व्हेल्लो आसा आणि त्या पक्षाच्या ह्या कार्याक लागून ही फळां आमी भोगतात. हांव मुद्दामून न चुकता उल्लेख करपाक आसा आनी तो म्हणल्यार आमचे सद्याचे सद्रास्थान मनोहर भाई पर्रीकर. म्हाका योग आयलो मनोहर भाई बरोबर काम करपाचो. मनोहर भाई पर्रीकर आसतले, ताजे नंतर श्रीपादजी नायक आसतले, डॉक्टर फ्रांसिसो डिसोजा म्हजे मित्रत्वाच्या नात्यान काही त्या वेळाचेर मार्गदर्शनय करताले, दत्ता खोलकर आसात, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, त्याच बरोबर सदानंद शेट तानावडे आतां आसात, त्याच बरोबर सतीश धोंड आसतले, नरेंद्र सावयकर आसात.
हे सगळ्यांचे आमी मित्रत्वाच्या नात्यांतल्यान हे सगळे करतना एकमेकाक सांबाळटना म्हजें कितें चुकलें जाल्यार म्हाकाय वाट दाखयतना कानपिचको सुद्दां दिल्यो जाल्यार सुद्दां वेवस्थीतपणे पक्षाचे कार्य करीत आमी फुडें गेल्ले आसा आनी म्हणून हो पक्ष ह्या परंपरेचो भाग आसा. आयज सुनील बन्सलजी उलयताना म्हटलें 13 कोटी मेंबर जाले. महाराष्ट्राचे पार्टीचें इलेक्शन चालू आसा आनी बाकीच्या 2-4 स्टेटींनी चालू आसा. आयज जगातली सगळ्यांत व्हडली पार्टी म्हणजे चायनाच्या लेफ्टिस्टवाल्याची जर सोडली जाल्यार जर खंय जर आसा जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टी तिचे 15 कोटी पर्यंत मेंबर जायत गेल्ले आसा आनी गोंयांत आमी 4.5 लाख पर्यंत मेंबर केल्ले आसा. सगळ्यांचो हातभार आसा आनी ह्या 4.5 लाख मेंबराच्या 15 कोटी मेंबर गोंयांतले 4.5 लाख मेंबर जाल्ले अशा पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या उच्च पदाचेर हांगा जर बसता तर फक्त इतल्याच खातीर की तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादाचेर. मदीं लायट गेली, मदीं आवाज गेलो, अश्यो अडचणी येत रावतल्यो, पण एक मंत्र दिल्लो आसा, भिवपाची ज्या वेळेचेर म्हजें नांव जेन्ना आयलें खूब फावटी येतालें नांव कोणाक खरेंच दिसनाशिल्लें, आतांय न्ही फाटल्या वेळार ताचे फाटल्या वेळार, पण केन्नाच पार्टीचें काम करतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो. पत्रकारी आपापले परीन तातूंत भितर एड करतले. एका पेपरार आयले ना तर दुसऱ्या पेपरार आयले, दुसऱ्या पेपरार आयले, दिसलें कांयच ना, आमी काम करीत रावपाक जाय. पण फाटल्या दिसांनी फोन येवपाक लागले. फोन जेन्ना पयर डिक्लेअर जालें नांवाचेर अधिकृतपणान घोशणा आयज जाली, पण त्या वेळाचेर फोन आयले तेन्ना म्हाका एक सगळ्यांत बरें दिसलें. तर अनेक कार्यकर्ते, तर दामोदर दाबोलकर आसतलो, रुपेश मातमे आसतलो, दीपक म्हापशेकार आसतलो, भगवान हरमळकर आसतलो, हांव नांवां घेता, हांव सगळ्यांची नांवां घेना. आनी तांच्यांनी एक वाक्य म्हटलें, दामू नायक अध्यक्ष जावना, हांव अध्यक्ष जाला. म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या ह्या गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे जेन्ना ही लायन जेन्ना येता तेन्ना खरें म्हटल्यार इमोशनल जावपाचें. कारण हो भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो अध्यक्ष आसा. हांगसर बशिल्लो प्रत्येक, हांव तुमचें प्रतिनिधित्व, तुमचें हांव म्हणजे तुमचें नांव आसा कार्यकर्तो म्हणून तुमी अध्यक्ष पदार आसा, पण तुमचें नांव घेवन हांव थंय बशिल्लो आसा. आनी म्हणून तुमचे साथीन, तुमच्या सपोर्टाचेर म्हाका फुडें वचपाक जाय. म्हाका अपेक्षा आसा तुमी तसो सपोर्ट दितले. केन्ना केन्ना म्हजोय फट्ट स्वभावय केन्ना केन्ना तापटय आसा, तोय तो सगळें सांबाळटले अशी अपेक्षा करता. सांबाळटले मरे? हळू म्हटलें म्हणल्यार म्हाका दिसता अर्दे सांबाळटले, अर्दे सांबाळचे ना. सांबाळटले काय ना? हें एक आव्हान आसा. अध्यक्षपद ही एक जबाबदारी बी आसा. अध्यक्षपद हें येद्या व्हडल्या पार्टीन सोपयलां तें फक्त फकाणांनी. हें काम केल्ल्याची पावती आसतनाच फुडें काम करपाचो संकल्पय बी आसा. हॅलो, अश्यो अडचणी खूब येतल्यो, भिवपाची गरज ना. आनी ह्या पार्टीच्या ह्या परंपरेक अनुसरून ही पार्टी तशीच फुडें व्हरपाचें. जर सगळ्यांत पयलीं जर मोख जर कितें आसा जाल्यार तें संघटन घट करपाचें. आमचे मदीं खंय खंय केन्ना काही नवीन कार्यकर्ते आयले की नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्याचो भंय दिसता आनी नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आनी जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्याचो भंय दिसता. तो आपल्याक जागो वतलो काय, तो आपल्याक जागो वतलो काय. पण ह्या दोगांयचो ताळमेळ घालत तांकां फक्त पक्षाच्या कार्याक करतना राष्ट्र उबारणीसाठी प्रवृत्त करपाचें सगळ्यांत व्हडलें कार्य आसा तें फुडें करपाक जाय. आनी त्या खातीर काही कोणाचे जर मतभेद आसत पण मनभेद जावपाना हाची काळजी घेवची पडटली. आनी त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो म्हाका पाठिंबोय जाय आनी तुमचे त्या वेळाचेर म्हाका जें जें मेळटलें मार्गदर्शन तेंय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. अनेक वेळाचेर कोण कोण जाय ते काळ उलयतात. पत्रांतल्यान वेगवेगळे बातमी येतात. काही मंत्री उलयतले, काही आमदार उलयतले, काही कार्यकर्ते उलयतले आनी तातूंत भितर मागीर लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण जाता. पक्षान भितर शिस्त म्हत्वाची. शिस्तीच्या चौकटीन रावून जो कार्य करतलो तो कार्यकर्तो ह्या इतले पदा पर्यंत पावतलो. ना जाल्यार
कार्यकर्ते तांकां वाट दाखोवपाक सुद्दां रेडी आसतात. आणि हे सगळे जिद्दीन आणि हे सगळे ताकदीन कार्यकर्त्यांनी व्हरतना आपणय खंय कितें उलयता, आपणय कोणा फुडें उलयता, म्हाका अनुभव आसा म्हणून हांव उलयतात. ह्या 25-30 वर्साच्या अनुभवान सगळे हांवें पळयलां. 4 जाण कार्यकर्ते उबे आसतात, तातूंत 2 जाणांचें काम जाल्लें आसता, तें मागीर भाईन केल्लें आसतलें, दोतोरान केल्लें आसतलें, आनी 2 जाणांतल्या कोणातलें एकट्याचें काम जाल्लें आसना. तो काम जाल्लें आसना तो थंय सामकें तासनपट्टी करीत आसता, आनी 3 जाण काम जाल्लें आसता पळय न्ही, ते हात पांगरून थंय आसा उबे आसता आनी त्या 3 जाणांचें काम करतना दोतोरागे पासय मारतना किंवा त्या बाये कडेन वचून काम करून करतना कोणेंच तोंड धरून नाशिल्लें. आपलें काम जालां, आपले ह्या भारतीय जनता पार्टीन काम केलां, ठणकावून त्या मनशाक ते सांगपाक जाय, तुका जर वेळ आसा पूण केन्ना तरी तुजें जातलें हातूंत तुका मंत्र दिवपाक जाय. ह्या पदाची हांवें अपेक्षा केन्नाच करूं नाशिल्ली पळय तेन्ना हांव काम करतालो तेन्ना. म्हाका दिशिल्लें एक सादो कार्यकर्तो म्हणून काम करता करता पोस्टर बॉय पासून थंयच्यान लायता त्या वेळाचेर पोस्टर वेगळे आशिल्ले, त्या वेळाचेर कॉटनचे कपडे येताले, वयर बांदताले. त्या वेळाचेर काम करतना पेंटी घेवन कार्यकर्ते वताले. पण मडगांवच्या मुद्दाम हांवें सभेन एक इन्सिडेंट सांगिल्लो. अटल संदेश यात्रा वताली, त्या अटल संदेश यात्रेक रुपेश महात्मे आनी हांव म्हजेर पक्षान जबाबदारी दिली आनी आमकां धाडलो बाणावले. धाडून खंय धाडलो? बाणावले. आनी थंय आमी भाशण करपाचें. तो पक्ष थंय असलो मोठो जावं नाशिल्लो आनी थंय काही वेळान सुरू जालें की कितें हें तुमी घेवन आयल्यात आनी कितें खंयचें स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना तेन्ना ती गोल्डन कॉर्डिनेटर लेन आशिल्ली ती आनी कितें अशें. पण त्या वेळाचेर हांव रुपेश महात्मे सारके अशे अनेक कार्यकर्ते आसा जे कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें तांचो मुद्दम उल्लेख करता. त्या वेळाचेर अचानक आमी भाशण करता करता हळू हाणें फाटल्यान सांगलें, दामू हें बरें लागना, फुडल्यान चलता तें तुजेर पडपाचें आसा म्हणून. आनी खरें सांगता तुमकां, फुडल्यान 4-5 जाण आशिल्ले तांच्यांनी हातीन गाळी मारपाक सुरू केल्यो. करता करता फातर काडलो, तरी बरें रुपेश हुशार म्हणून. फाटल्यान टॉबार हात मारलो आनी त्या ड्रायव्हरा हळू सांगलें, रेस कर, सुरू कर म्हणून, तूं चलूंक लाग म्हणून, नाल्यार हें धड न्ही म्हणून. आनी गाडी पळय पेटीत पळय आमी जे गेले, त्या पेटीत आमी खारेपणार तेन्ना बॉर्डर मडगांव मतदारसंघाची बॉर्डर आशिल्ली, त्या बॉर्डरी कडेन पावतकीर आमकां सू जालें. दिगंबर कामतेच्या बॉर्डरीन पावले त्या वाटेच्यान. म्हटल्यार सुटले. हें काम करपाची पद्दत त्या वेळाचेर कार्यकर्त्यांची आशिल्ली, कसलीच अपेक्षा करनासतना. आयज आमकां सगळें मेळटा, आयज आमकां रकाद मेळटा, आमकां SMS मेळटात, सगळें मेळटात, पार्टी व्हडली जाल्ली आसा. आनी अनेक कार्यकर्त्याची हांव मुद्दामून ती नांवां घेतली. सुभाष साळकरजी आसतले, मनोहर आडपयकरजी आसतले, अनेक नांवां आसात. कोणाचें नांव विसरत चुकत म्हणून हांव मुद्दामून त्या नांवाक हांव मुद्दाम फाटीं दिवपाक सोदतां. आनी अशें ह्या कार्यकर्त्याच्या बळग्याचेर ही पार्टी येदी व्हडली जाल्ली आसा. म्हजे बरोबर 7-8 जाणांची नांवां आशिल्लीं. आमी कोण एकमेकाचे स्पर्धक न्ही, तेय म्हणजे आमचे मित्र, तेय आमचे कार्यकर्ते. आनी सगळ्यांनी एकमुखान म्हाका अभिनंदन करतना आमी तुज्या बरोबर आसा, तूं वच फुडें, भिवपाची गरज ना. ह्या 7 जाणांनी सांगलें हें सगळ्यांत म्हत्वाचें ह्या भारतीय जनता पार्टीक करता. आनी म्हणून ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या येद्या व्हडल्या सगळ्या मेळाव्याक जितलेय शुभेच्छा दिवपाक आयिल्ले आसा तांकां हांव इतलेंच सांगता, तुमचे व्यथा आसतल्यो, तुमचे काही काम आसतली, काही वेगवेगळ्या बरोबर नाराजी आसतली. ह्यो सगळ्यो नाराजी आनी हे सगळें आसा तें फेसबुकाचेर, ते सोशल मिडियाचेर थंय मांडून चावाट्याचेर मांडनाका. तुमच्या घरान खंय कितें तरी जाल्यार तें कितें आमी फेसबुकार मारतले? हो परिवार आसा, हें घर, ह्या घरांतले तुमी सगळे सदस्य आसा. ह्या घरान कोण तरी एकलो चुकलो, कोण तरी मातसो खंय तरी वांकडो वागलो, हांवूय म्हगेल्या भुरग्याक केन्ना केन्ना तापयता, पण 2 दिसांनी तांकां लागीं हाडटा. कारण हो परिवार आसा. म्हजें कोणे तरी एकल्या भुरग्यान वायट केलें किंवा कोणे तरी एकल्या भावान वायट केलें म्हणून ताका हांव सोडून वचचो ना. त्या निमतान तोय म्हाका कितें तरी म्हणटलो, हांवूय कितें तरी म्हणटलो, फुर्र जातलें. पण थोड्या वेळान आशिल्लें तशें आमी कोणाक मत मारतले आमी? तो नरेंद्र मोदीजी पळयता, आमी नरेंद्र मोदीजी ह्या म्हणटात. मागीर कोणाक? तो मात म्हाका नाका, तो मरे मातसो बरो न्ही. अरे तो जर पक्षान ठरयल्लो आसा जाल्यार आमचें एकच चिन्ह आसा, आमचो उमेदवारी एकच आसा. कारण त्या पक्षान वेवस्थीत विचार करून ठरयल्लो आसता, पक्षान ते सर्वे करून ठरयल्लो आसता, पक्षान अनेक लोकांची बाजू घेवन ठरयल्लो आसता. जशें सदानंद शेट तानावडेची निवड सुद्दां पक्षान त्या वेळाचेर काम करता म्हणून योग्य म्हणून निवड केल्ली आसा. कोणाक आमकां वायट दिसली ना. विधानसभेच्यो आनी खंयच्यो निवडणुको आसात तेन्नाय तशेंच आसता. सगळ्यां कडेन विचार करता, प्रेसांतल्यान बातम्यो घेतात, सर्वे करतात आनी मागीर फुडें वतात. मागीर एकल्याक कोणा तरी इच्छा आसता काय वायट दिसता.
पण हे सगळे वायट दिसता म्हणून त्या कमळाक तुम्ही कोणें धोका दिवपाचो ना. आयज इतले वर्सां 30 वर्सां काम करतना तुम्ही जो मोग दिलो त्या मोगाचो हांव अत्यंत ऋणी आसा. हांव तुमचे सगळ्या भितरलोच कार्यकर्तो आसा. पक्षान ही व्हडली म्हाका संदी दिली. हांव दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर जे आमची कोर टिमीचे जे जितले वांगडी आसात ते बसतात त्याही सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा, आभारी आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटाना इतलेंच सांगता 2027 तयार आसात जायना तयार. आतां येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या. येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या प्रदेश अध्यक्ष पदाची. ती जबाबदारी म्हटल्यार कितें ओदोळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो की तो उल्लेख सांगतना म्हटलें की प्रत्येक कार्यकर्त्यांचो इतलो मोग आसा, प्रचंड मोग आसा. ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण आयकयात, ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण ह्या कमळाचो भार तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. 2027 इलेक्शन आसतलें म्हणून ओदोळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो काही कार्यकर्त्यांच्या नांवाचो. उल्लेख कितें केलो हांवें की म्हाका फोन आयले आनी प्रत्येकान कितें म्हटलें की आपूण अध्यक्ष जाला. आनी हे शब्द म्हटल्यार तुमचे सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे शब्द अशें म्हणटा तुमी अध्यक्ष जाल्ले आसा. म्हणून 2027ची जी निवडणूक आसतली, फाल्यांची जिल्हा पंचायतीची आसतली, नगरपालिकेची निवडणूक आसतली, येणारी जितली आव्हानां आसतली ती हांगा बशिल्लो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष आसा. आनी म्हणून हे अध्यक्षपद म्हजें न्ही, तुमचें आसा. तुमी जबाबदारी स्विकारतले काय ना? 2027 बोलो भारत माता की, भारत माता की. उदोळ महालक्ष्मीच्या देवळांतल्यान येतना सिद्धार्थांनी सगळे धोंड बी आमी सगळे कार्यकर्ते आशिल्ले हे घोशणा दिवपाक लागले, दामू नायक तुम आगे बढो. हांव बी तांचे बरोबर हम तुम्हारे साथ आहे म्हणटा. मागीर हळू म्हाका संजीव आनी हाणें विचारलें तूं अशें कितें म्हणटा. अरे संवय जाल्या इतलीं वर्सां म्हणून कार्यकर्तो पळय आसता न्ही ताका घोशणा दितना बी म्हजे दम येवपाक लज बी कांय न्ही. ते अभिमान तो भारतीय जनता पार्टीचो स्वाभिमान तो. आनी त्या स्वाभिमानाच्या नेटार 27 इलेक्शन आमकां लडपाक जाय. दोतोर प्रमोद सावंत, सदानंद सेठ ताणावळे, नरेंद्र सावळेकर, श्रीपादजी नायक ह्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी फुडें वतले आनी तुमचो सगळ्यांचो साथ मेळटलो अशी अपेक्षा करता. आनी तुमकां मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बोलो भारतीय जनता पार्टीचा, बोलो भारत माता की, वंदे. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वंदे. जय हिंद. धन्यवाद दामूजी. परत एकदा याद करता फाल्यां मन की बात आसा 11 वरांचेर आमचो नव्या अध्यक्षाचो पयलो पब्लीक कार्यक्रम. आमी सगळे जाण सक्सेसफूल करया. 11 वरांचेर सगळ्यांनी टीव्ही, रेडिओ, मोबायल हाचेर पळोवपाक जाय, आमचे माननीय पंतप्रधानांक आयकुपाक जाय आनी सरळ ॲपाचेर अपलोड करपाक जाय. हांव माननीय सुनीलजी बन्सलजी कडेन मागता की ताणें आमचे गोंय राज्याचे नॅशनल कावन्सील मेंबर जे काल इलेक्ट जाल्या, जे आमचे राज्याक रिप्रेझेंट करतले आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीक लागून तांची नांवां तांणी डिक्लेअर करची म्हणून. आज के इस कार्यक्रम में जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, इसी प्रकार से गोवा से 3 कार्यकर्ताओं का कल नामांकन हुआ था राष्ट्रीय परिषद के लिए. उनका भी नामांकन के बाद उनके भी एक निर्वाचन की घोषणा मैं करता हूं. श्री दिलीप दिलीप ज्ञानेश्वर परलुकर कहाँ हैं यहाँ पर? परलुकर, हाँ, परलुकर जी पीछे हैं.
श्री वासुदेव जी मेहनगांवकर नहीं है, और सुश्री सोना सुबे तेंदुलकर हैं, हाँ दीदी पीछे। तो आप तीनों भी हमारे राष्ट्रीय परिषद की सदस्य रहेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में आप तीनों राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस निर्वाचन मंडली के सदस्य होंगे। तो इन तीनों के भी निर्वाचन की मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सुनीलजी. फुडल्या पावण्यार वतना आमचे मदीं आमचे आदले अध्यक्ष ताची कारकीर्द पंच, सरपंच, आमदार, जनरल सेक्रेटरी, पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष आणि आता राज्यसभा खासदार अशी एक सक्सेसफुल कारकीर्द जाल्ली आसा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, बाकी सगळे मान्यवरा कडेन मागता, श्रीपाद बावडू कडेन मागता की तांचे फुलाचो बुके दिवन तांचो ह्या कार्या बद्दल सत्कार करचो. ह्याच पावण्यार आम्ही जे 2 सप्टेंबराक संघटन पर्व चालू केल्ले आणि ज्याचे टार्गेट 4 लाख प्रायमरी आम्ही एक्सीड करून 4,33,000 मेंबर केले, ते आमचे जे ह्या संघटन पर्वा खातीर अविरत काम केल्ले श्री सर्वानंद भगत, एक्टिव्ह मेंबरशिपाचे इन्चार्ज नरेंद्रजी सावयकर आणि हे सगळे इलेक्शनाचे इन्चार्ज रिटर्निंग ऑफिसर प्रेमानंद मांबरेजी यांचे एक फेलिसिटेशन करचे अशी विनंती करता. नरेंद्र भाई. आमचं मामरे सरान संपूर्ण इलेक्शन म्हणजे मामरे सराचो फोन येतकीर कळटाले, अरे तू त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावूना, ते इलेक्शन जावना, ते करून घे. आणि सगळ्यांनी स्मूथली सगळी इलेक्शनां पार पाडली. हांव फुडल्या पावण्यार वतना आमचे लाडके उत्तर गोंयचे खासदार जे ह्या इलेक्शनाक विक्रमी 1 लाख प्लस मतांनी आमचे सगळे परिश्रम तातून आसा, इतले मतां घेवन निवडून आयिल्ले हांव श्रीपाद भाऊ कडेन मागता की तांणी ह्या वेळार सगळे कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचे. नमस्कार. संघटन पर्वाच्या शेवटच्या कार्यक्रमाक हो संघटन पर्वाचो शेवटचो कार्यक्रम अध्यक्षाची निवड पर्यंत योग्यरित्या आज जे काही आम्ही ठरयल्ले ताजी आज सांगाता आणि नवीन अध्यक्षाची निवड आज जाल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आमचे नवीन अध्यक्ष श्री दामू नायक यांचे अभिनंदन करता. त्याचबरोबर गेली 3-4 वर्सां पक्षाची धुराज आणि समर्थपणे पेल्ली आणि एक पक्षाक आणि फुडें व्हरपाचो जबरदस्त बरो प्रयत्न केलो. ते आमचे माजी अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानवडे हांचेय तुमचे सगळ्यांच्या वतीन आभार मानता. आणि ह्या कार्याची निश्चितपणे ज्या पद्धतीन तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिली हे क्रेडिट तुमकांय सगळ्यांक वता. संघटन पर्व सोंपना हें सोंपलें, एक काम सोंपलें, एक फेज जाली. हे पर्व आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरपाचें आसा आणि हेच संघटन हो एक परवलीचो शब्द घेवन आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या कामाक उतरले. संघटन ज्या पद्धतीन आज सगळ्याच्या परिश्रमान जो जो अध्यक्ष आयलो, जो जो पदाधिकारी आयलो आणि जे केले त्याही या अभिनंदनाक पात्र जातात. आजच्या या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी,
या संघटन पर्वाच्या या नवीन अध्यक्षाच्या निवडणुकीत केंद्राचे निवडणूक अधिकारी म्हणून ज्यांनी काम केले आणि आज ते आमच्याबरोबर आसात ते माननीय सुनीलजी बन्सल, माजी अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तानावडे, नवीन अध्यक्ष श्री दामू नाईक, माचेर उपस्थित सरकारांतले सगळे नाव घेना कारण चडसो वेळ हांगाच सोंपतलो, त्यामुळे सरकारांतले सगळे आवाज येतो? आला. सगळे मंत्रीगण पक्षाक या स्टेजीचेर पाव ज्यांनी अध्यक्षाच्या सकयल जे काम केले आणि पार्टी मजबूत केली असे सगळे पक्षाचे पदाधिकारी आणि हांगा उपस्थित सगळे कार्यकर्ते, भाव भयणीनो आणि पत्रकार बंधूंनो, आम्ही सदांच म्हणतात की ताचो उल्लेखी दामून केलो. भारतीय जनता पार्टी हांगा पर्यंत कशी पावली तर ताजे जे मूळ जे कितें श्रेय आसा ते तुमकां सगळ्यांक वता. आमी म्हणटात देव दुर्लभ कार्यकर्तो आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो. कार्यकर्तो हो खंय तरी बुन्यादीचो फातर. गेली जवळजवळ 40 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षाचे फावंडेशन नीव आमी जी म्हणटात या कार्यकर्त्यांनी आपल्या परिश्रमाचेर घातली. काही कार्यकर्ते आज हांगा आसात आमकां दिसनात, परंतु त्याचो त्याग तांचे कार्य आमी केन्नाच विसरूंक शकना. आणि म्हणून ज्यांनी ज्यांनी सुरवाते पासून भारतीय जनता पक्षाचे कार्याक हातभार लायलो, परिश्रम केले, आपलो घाम गळयलो, पक्षा खातीर सगळें काही दिलें, अशा कार्यकर्त्यांची हांव याद करता आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांचे जे आसात ना तांचे हांव अभिनंदन करता. म्हणलं त्या प्रमाणे संघटन ही पक्षाची सगळी तरेची ताकद. आज जे जे कितें आमी आज उलयले, भारतीय जनता पक्षाचे 3 सरकारां आयली, कंटिन्युअस सरकारां आतां आयली. ताज्या नंतर उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आमी 2 वेळा जिखलो. 6 वेळा म्हणजे सारखे सामान्य कार्यकर्ते तुम्ही या मतदारसंघात कंटिन्यू ज्या मतदारसंघात एक दिला खासदार परत केन्नाच निवडून दिवना. ही सगळी ताकद खंयच्यान आयली? ही सगळी ताकद तुमचे सगळ्यांच्या परिश्रमान तुम्ही जे संघटन रूपी जे कितें उबें केलें, हो हे झाड उबें केलें, त्याच्या माध्यमातून आमी हे सगळे तरी शिखरां गाठोवंक शकले. आता हे सगळे जे कितें म्हणटात माननीय सुनीलजी बन्सलजीन तातूंतल्यान थोडक्यात आमकां सांगले. भारतीय जनता पक्षाचे कार्य हे कार्य कित्याक लागून हाची जाणीव आमकां सगळ्यांना आसा. आणि म्हणून खंय तरी म्हज्या मना सारकें जावना. म्हाका काही योग गोष्टी सरकारा कडल्यान मेळूना, पार्टी कडल्यान मेळूना, म्हाका काही पदां मेळूना, ह्यो सगळ्यो गोष्टी जाल्यो, परंतु कार्यकर्त्यान केन्नाच आपल्या तोंडान खंय तरी ह्यो गोष्टी सांगूना. हाचें कारण भारतीय जनता पक्षाचें काम या भारत मातेचें काम आसा, या मातृभुमीचें कार्य आसा, या परमेश्वरी कार्य आसा. ह्या एकाच भावनेन आमी सगळे ह्या कार्याक जुटले आणि कसल्याच गोष्टीचो विचार न करता कसल्याच गोष्टीचो खंय स्वार्थ न आडवो हाडटा आमी सगळ्यांनी हे काम केले आणि म्हणूनच हे दीस आमकां पळोवंक मेळटात. आणि खरोखर मनाक खुशी भोगता. कदाचित आमचे कडेन सत्ता खूब फावटी आयली, कितले फावटी आयला हिशोब हो नंतरचो, परंतु अशे देव दुर्लभ कार्यकर्त्यांचे संपूर्ण देशात आमी एक संघटन, मजबूत संघटन बनवू शकले. हांगा आमकां कोणूच कम्पीट करूं शकचे ना. आणि हे कार्य जें आसा तें कार्य आमकां खंयच सकयल वचूंक दिवचें ना असो आमचो पूर्ण विश्वास आसा. इलेक्शनाक आमी काही गोष्टी आयकल्यो काँग्रेसच्या वेळाचेर, आणि त्या वेळाचेर सगळ्यो गोष्टी ज्यो कितें आशिल्ल्यो त्यो खरोखर हे राजकारण लोकां खातीर आसा काय कोणा खातीर आसा? ते निवडून येयल्ल्या आमदारा खातीर काय मंत्र्या खातीर आसा? अशें जेन्ना जें वातावरण आशिल्लें तेन्नाच
हे जे राजकारण आसा हे राजकारण समाजकारण करपाचे हे समाजकारणाचो एक भाग आसा आनी आमी सदांच म्हणटाले हे राजकारण भारतीय जनता पक्षाक 80% समाजकारण आसा आनी 20% राजकारण आसा. कारण ह्या राजकारणाच्या माध्यमातून हांगा कोण गरीब उरोंक जायना, कोणी 2 वेळे उपाशी उरोंक जायना, ताका 2 वेळेचे अन्न वस्त्र निवार ह्यो मूलभूत गोश्टी मेळपाक जाय. आनी म्हणूनच आमी सगळे ह्यो सगळे राजकारणात सुदारणा हाडपाक तातूंत फुडें सरले आनी खूब प्रमाणात आमी तातूंत यशस्वी ठरिल्ले आसात, हातूंत अजिबात दुबाव ना. आनी म्हणून जेन्ना जेन्ना ह्या आमच्या सारक्या कार्यकर्तो एक लोखणाचो कुडको आसता, परंतु ताका जर परिसाक जोडलो तर ताचे आनी वेगळें तरी भांगर जाता हें आमी जाणटेल्या कडल्यान आयकलां. आनी म्हणून आमची जी सेवा आसा ही फक्त राजकारणा पुरती ना, सत्ते पुरती ना, किंवा खंय तरी हांव खंय तरी पक्षांत पदाधिकारी जातलो, मंत्री जातलो, हें जाता हाजे कारणां ना. ही मातृभुमी मजबूत जावंक जाय. गेली 75 वर्सां जालीं ह्या देश विकसीत जावंकूच ना, विकसनशील देशाकच आमचें हें पडटा. आमचे बरोबर कांय राष्ट्र हें जाल्लीं, ती फुडें गेलीं, आमी कित्याक उरले? कारण हे सगळें करता आसतना आमी राष्ट्राचो किंवा राष्ट्र मजबूत करपाचो, राष्ट्राक फुडें व्हरपाचो हो केन्नाच विचार खंयच्याच पक्षान केलो ना, जाल्यार ही परिस्थिती आज आमची आशी नाशिल्ली. आनी म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक बरोबर घेवन हे सगळें कार्य कित्याक जावन आसा, हे म्हजें न्ही, हे परमेश्वराचें कार्य आसा. आनी म्हणून म्हाका हें काम करपाक जाय. आमी तशी देवळांत प्रत्येक कडाची आपापल्या देवाची भक्ती करतात, त्याच पद्दतीची ह्या मातृभुमीची भक्ती ही आमकां आमच्या सगळ्या जुन्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या लिडरांनी आमकां शिकयली आनी तीच घेवन आमी सगळे फुडें गेले. म्हाका खूब उमेद जाता की त्या वेळाचेर आमी काम सुरू केलें आनी काम सुरू करतना खूब तरेच्यो खंय तरी अवहेलना आमी सगळ्यांनी सहन केल्यो. हे भाजप आसा, हे कितें हे सगळे भाजी पाव आसात, हें आसा, ते कांय उलोवपाचें दवरूं नाशिल्लें. परंतु शांत चित्तान आमी आमचें संघटन, आमची ताकद मजबूत करीत गेले आनी ताचे परिणाम आज आमचे समोर दिसतात. म्हाका आज उमेद दिसता माननीय सुभाषजी शिरोडकर हांगा बसल्यात. कांय इलेक्शना पयलीं भारतीय जनता पक्षाचें काम तेन्नाच बऱ्या रितीन सुरू जाल्लें. 1991 खरें म्हणशी तरी परत एक आमकां 1 गट्टा मतां जी लोकसभेक मेळ्ळी ती त्या वेळेचेर मेळ्ळी आनी त्यामुळे एदुआर्द फरेलो हो काँग्रेसचो खासदार आशिल्लो आनी त्या खासदारांचे उद्गार काडले की म्हाका निवडून येयल्याचो आनंद ना, म्हाका खंय तरी एक भंय कसो आहा की भारतीय जनता पक्षाक 1 गट्टा इतकी मतां 52,000 मतां मेळ्ळी कशी. आनी माननीय सुभाष शिरोडकर हांव याद करता की त्या वेळाचेर एक ध्येय घेवन राजकारण हे समाजकारणान आमकां करपाक जाय, ह्या देशाक मोठो करूंक जाय, आमच्या प्रत्येक मनशाक स्वावलंबी करूंक जाय, ह्या प्रत्येक मनशाचे अन्न वस्त्र निवार मूलभूत गरजो ताका दिवंक जाय. म्हणून हें राजकारण आसा हे घेवन आमी जेन्ना फुडें सरले त्या वेळेचेर माननीय सुभाष शिरोडकर म्हजे कडेन आयले. माननीय प्रतापसिंग राणांनी म्हजे कडेन धाडिल्लो ताका की तूं मडकीची तिकीट घे, आमी सगळे तरेचे हें करतात आनी तुमकां मंत्रीपदय दिता. पण आमी त्या कमीट जेन्ना आमी जी आयडियोलॉजी स्विकारली, आयडियोलॉजी ही आसा राजकारण हें आमी करून दाखयल्लें आसा. हें आसतलें कदाचित मंत्रीपद ताचे खातीर आमचें काम न्हय. हांवें हात जोडून सुभाषजीक सांगलें की आमचें जें हें आसा हें कार्य राजकारणा खातीर मंत्री जावप आमदार जावप म्हणून ना, आमकां हें कार्य जें आसा ह्या देशाच्या हाका वापरूंक जाय. आमची ताकद जी आसा हें कोण करतलो? आतां बरें इतलीं वर्सां ह्या देशाक ह्याच्यामुळे स्वार्थामुळे आमी सगळो देशाक खंय तरी थांबोवन दवरले, देशाचो विकास थांबोवन दवरलो आसा. आमी भाग्यशाली आसात की मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो आनी ह्या 10-12 वर्सांक जी कांय देशाची प्रगती फुडें व्हरता म्हणजे तोच विचार जो आमचो आशिल्लो आज आमकां खूब खुशी भोगता की तो विचार आज आमी साध्य करपाक हेजेर येयल्ले आसा. आनी येणाऱ्या कांय वेळ 2047 हो भारत देश हो विकसनशील देश ह्या जगांतलो 1 नंबर देश जातलो. आनी म्हणून त्या वेळेर जे कितें आमी जे आसात ह्या खातीर आसात, आयडियोलॉजी घेवन आसात, आमचो विचार हो आसा आनी त्या खातीर त्या वेळेर हात जोडून हांवें सुभाषजीक सांगिल्लें की ना थँक्यू म्हणटा तुमकां, तुमी ऑफर दिली, पण आमचें तें हें ना, जो विचार आमी घेवन वतात ते विचार करता. आनी आज आमचो मोठो विजय, आज कदाचित सुभाष शिरोडकर जे आसतले, दिगंबर कामत जे आसतले, सगळे मंत्री जे आज आहात ते आमचे बरोबर आसात आनी आमच्या तत्वाचो विजय आज जाल्लो आसा हें तुमकां खुशेन सांग. आमकां सगळ्यांक मेळून म्हजें तुजें न्ही, आमकां सगळ्यांक मेळून करपाक जाय कितें. ही दृश्टी जी आसा हेजें कितें आसा आमच्या दोळ्या समोर स्पश्ट आसा, तातूंत कांयच ना. आमी जो पर्यंत हांगा हो देश नंबर 1 जावचे ना, जगांतलो नंबर 1 जावचे ना,
तोपर्यंत आमी स्वस्थ बसचीना अशें आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सोपूत घेतलेलो आसा आनी त्याच आदाराचेर आज आमी फुडें सरतात आनी ताका लागून एक अटलजीचें एक हें आसा, तेरा वैभव सदा रहे मां हम दिन चार रहे ना रे. तुझे वैभव सदांच आमी वयर दवरतले. आमी कदाचित 4 दीस आसताले आसची ना, पण तुका सदांच आमी वयर व्हरतले ही भावना घेवन आमी सगळे फुडें सरिल्ले आसात. आनी तुमी आतां पर्यंत जे जे कितें केल्लें आसा ताचो आमकां निश्चितपणे आमकां खंय तरी ताची हें आसा, तुमच्या कामाची जाणीव आमकां आसा. कदाचित खंय तरी फाटीं फुडें जालां आसतलें, तुमचे कडेन दुर्लक्ष जालें आसतलें आनी म्हणून ह्या सगळ्या जुन्या कार्यकर्त्यांक नवे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आव्हान करता की आमकां सगळ्यांक ही गोश्ट फुडें वचून करपाची आसा आनी जो आमचो वैयक्तीक जें कितें आसा तें कदाचित आमी मातशें फाटीं दवरुया आनी आमी सगळे मेळून एक मजबूत संघटन आज जें आतां ताचे पेक्षा आनी 10 पटीन वाडोवन आमी सगळे फुडें या अशें सगळ्यांक आव्हान करता आनी मागीर 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की. धन्यवाद भाऊ. फुडें वतना आमचे तरुण तडफदार मुख्यमंत्री जाणें आमकां सगळ्यांक कानमंत्र दिला, भिवपाची गरज. तांचे कडेन विनंती करता की तांणी सगळे कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचें. हॅलो. देवी महालक्ष्मीक नमन करून भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश अध्यक्ष हाच्या निवडीच्या कार्यक्रमांक आमी सगळे जाण हांगासर जमल्यात. आमच्या मदीं आसात नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नायक उर्फ दामोदर नायक, आदले प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, ही निवडणुका डिक्लेअर करपाक आयिल्ले आमचे पार्टीचे नॅशनल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सलजी, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब नरेंद्र सावयकर, माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मंत्री, आमदार आणि पार्टीचे पदाधिकारी, म्हज्या समोर बसलेल्या म्हज्या कार्यकर्ता भाव आणि भयणीनो, पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली नेटान मातशे बाब दामू नायक हाच्या खातीर नेटान ताळयो वाजून ताचें स्वागत करात. बाब दामू नायक हाजे हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश तशेंच गोंय सरकार आनी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी नेटान परत एकदा ताजें अभिनंदन करात. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जेन्ना आमी अध्यक्ष निवडले तेन्ना तुमी सगळे जाण येवंक नासले. तुमची जबाबदारी आसा त्या दोगांयचे तुमी आतां खूब खूब अभिनंदन करपाचें. बाब दयानंद कारबोडकर आणि आमचो बाप प्रभाकर गांवकर हे दोगूय जाण फाटल्यान आसात. दोनूय जिल्ह्याच्या अध्यक्षांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. दोगांयच्यो टिमी जातल्यो. बाब दामू नायक हाजी टीम निवडली जातली. कोणी कोणाक प्रेशर लावपाची गरज ना. पार्टी डिसायड करून सगळ्या जाणांक खंयच्या टिमीन येवपाचे आहात त्या सगळ्या टिमींनी सगळ्या जाणांक घालतले. आज खरें म्हणजे युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांचो जोश मातसो चड आसपाक जाय आसलो, पण म्हाका अजुनूय बी मातसो कमी कसो दिसता. युवा मोर्चाचो कित्याक काय म्हणून तुमी विचारात. थोड्याशा नवीन कार्यकर्त्यांक कदाचित खबर नासतलें. बाब दामू नायक हो 2002त युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष आशिल्लो, तो आयज प्रदेशाचो अध्यक्ष जालो. ही भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व सातत्यात दिता म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या युथ ब्रिगेडांतल्यान येयल्ले बाब दामू नायक आज युवा मोर्चाचे अध्यक्ष जाले. म्हणजे म्हाका खबर आहा बाप आमचो विश्वास सतरकर हे जेन्ना युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले, दामू तेन्ना युवा मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो. हांव तेन्ना म्हाज्या मतदारसंघात काम करतालो. हे वर्स आशिल्लें 2000 आनी 2002त ताच्या उपरांत तो युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष जालो. आज तोच युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष आज स्टेटीचो अध्यक्ष जाता. ही युवा कार्यकर्त्यां खातीर खरोखरूच एक अभिमानाची गजाल आसा. हांव दामू नायक ह्याच्या बद्दल उलोवच्या पयलीं आमचे माजी प्रदेश अध्यक्ष बाब सदानंद शेट तानवडे ताज्या पयलीं अध्यक्ष आशिल्ले. म्हणजे हांव असो मुख्यमंत्री आहा जाका 3 अध्यक्ष आपल्या टेन्युअरांतल्यान पळोवपा खातीर आनी काम करपा खातीर मेळ्ळे. सुरवातीक 2019त हांव मुख्यमंत्री जाल्या म्हज्या बरोबर अध्यक्ष म्हणून बाब विनय तेंडुलकर, फाटले राज्यसभेचे खासदार, फाटले अध्यक्ष, हे म्हज्या बरोबर पार्टीचें काम फुडें व्हरत आशिल्ले. आतांचे आशिल्ले अध्यक्ष, फाटले अध्यक्ष हे तेच्या बरोबर जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम पळयताले. बट खरोखरूच सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाची ताकद म्हणजे विनय भाईच्याय मती आशिल्ली. विनय भाई तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचें कमी उलयता, म्हळ्यार काम चड करता. खरेंच सगळ्यात म्हणजे पूर्ण गोंयभर सगळ्या कार्यकर्त्यांक आपलेपण करून खानार हात दवरून सगळ्यां वांगडा फुडें व्हरपाची एक
ताजे कडेन ताकद आशिल्ली आनी त्या ताकदीचेर तांच्यांनी परत जशें आमी म्हणटा की 2012 आसतलें, 2017 आसतलें, 2022 आसतलें, आमी परत परत सगळ्या म्हणजे सरकारा हाडपाक शकले. तो बाब विनय तेंडुलकर रोखडेच 2019 हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 4-5 म्हयन्या उपरांत बाब सदानंद शेट तानवडे हांची प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून निवड जाली आनी प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या उपरांत पुराय गोंयांत म्हणजे तांच्यांनी आपलो प्रवास म्हणजे जाका आमी म्हणटा की संघटनेचें काम करता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सदोदीस सातत्यात म्हणजे आमी चरैवती चलात रावात काम करीत रावात ह्या पद्दतीत कार्यकर्त्यांक एक मोटिवेट करीत रावले आनी सातत्यात सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक जोश आनी उत्साह हाडटा आसतना महिला मोर्चा आसतले, युवा मोर्चा आसतले, एसटी मोर्चा आसतले, ओबीसी मोर्चा आसतले, एक सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक नवीन उत्साह दिलो कारण ती फेज आशिल्ली. मनोहर भाई आमच्यांतल्यान तेन्नाच गेल्ले. हांव नवीनच मुख्यमंत्री आनी ती निवडणुका 2019च्यो घडये जातले काय ना हो एक मनात म्हणजे साशंक आशिल्लें. बट ताजेरूय मात करून कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर परत एकदा सांगता हांव आनी हे सगळें कित्याक जालें तुमी सगळ्या जाणांनी ताका साथ दिली म्हाका साथ दिली म्हणून तर 2019 पासून 2022च्या प्रवासात हांव डिटेलान वयचो ना म्हाका खबर आहा. सगळे जाण म्हणजे हॉल कचाकच भरला. सगळ्या जाणांक हॉलांत भितर येवपा खातीरूय मेळूंक ना कारण हॉलान आसा तेज्या पेक्षा डब्बल लोक भायर आसा स्क्रिनीचेरूय पळयता वयरूय पळयता आनी हे सगळें जाल्या उपरांत दबाब दामू नायक हांगासर 2 वरां रावतलो कांयच चिंता करूं नाका. प्रत्येकाक इंडिविज्युअल फोटो मारूंक इंडिविज्युअल हार घालपाक सगळ्यांक मेळटले. ओके त्या खातीरूय बी तो हांगासर आसतलो. पण हांव सांगतालो बाब सदानंद शेट तानवडे हांच्या अध्यक्षपदाच्या नेतृत्वात आमी पयले फावटी जिल्हा पंचायत दोनूय जिल्हा पंचायती निवडूंक शकले. आमकां पयलीं केन्ना शक्य जावंक नाशिल्लें. तें योगदान तितकेच पार्टीक आशिल्लें. ताज्या उपरांत आमी निवडणुका गेले म्हणजे आमच्या डायरेक्ट 22च्या निवडणुकेक 22 तर प्रत्येक जाण म्हणजे काँग्रेसीन बऱ्योचश्यो वेगवेगळ्यो गजाली ठरयल्ल्यो. थोड्या जाणांचे प्रायवेट जेट येवन थंयसर दाबोळीचेर उतरलेले बी. हांव 22च्या रिजल्टाचें सांगता की काँग्रेस आपलें सरकार करता काय कितें पण आमकां विश्वास हो आमच्या पुराय कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आशिल्लो. आमी 2022 कंटिन्युअसली म्हणटाले आनी ताका एक साथ स्टेजीचेर बसलेले सगळे कार्यकर्ता तुमी आसा. आमी दीस आनी रात म्हणजे अध्यक्ष आनी तेजी पुराय टीम विशेष करून आमी म्हणटा की आमकां आमच्या महाराष्ट्राचे आतांचे मुख्यमंत्री बाब देवेंद्र फडणवीस जी हांव आसलो तानवडे आशिल्ले दामू आशिल्लो नरेंद्र आशिल्लो सतीश धोण आशिल्लो हे रातचे 2-2:30 पर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली संजू देसाय आसतालो बरोबर दत्ता कोलकर म्हणजे कोर टीम बाकीचे सगळे जाण इलेक्शन लढयता आसतना खूब कमी लोक म्हणजे त्या मिटिंगेक 2-2:30-3 रातचे पर्यंत खूब कमी जाण आसतले कारण बाकीचे सगळे निवडणुकेत आसले. बट कितें जाता आनी कितें ना हाची चिंता सातत्यात करताले. बट देवेंद्रजीकूय आमी सांगताले की हो जिकाना म्हटलो न्ही हो जिखता आयज हांव वचून थंयसर आयला आमकां कॉन्फिडन्स आसा हेंय सांगताले. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघातले बारकाय दिताले कोणाच्या आधाराचेर आमच्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर आमकां विश्वास आशिल्लो. कार्यकर्ते सगळे एकदां इलेक्शन लागलें काय आपलें वायटपण कोणा कडेन आसा आपल्याक कितें मेळूंक ना किंवा कितें मेळ्ळां हितून न वता कंटिन्युअसली पार्टीचें काम कर म्हटलें काय पार्टीचें काम करताले आनी तेंच्याच बळाचेर आमी 2022च्या निवडणुकेक कन्फर्म आशिल्ले. सगळ्या सर्वेनी आमकां 14 आनी 15 सीट दाखयल्ले बट कार्यकर्त्याच्या सर्वेन आमकां 22 म्हणटाले हो कार्यकर्त्यांचो सर्वे आशिल्लो. त्याच कार्यकर्त्याच्या नेटाचेर 22 तरी येयले ना जाल्यार 20 म्हणजे 2 सीट सामके अशे लागच्यान आमकां गेले. एक 70 मतांनी गेलो एक 300-400 मतांनी गेलो बट आमी 20 सीट जिखपाक शकले. आज आमी पळयता की परत एकदा म्हणजे कंटिन्युअसली 3 टर्म आमकां 15 वर्सां पुराय जातली. सातत्यात अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार चलता. हे फक्त आमी चलयनात तुमीय चलयतात. कोणाची लाडली लक्ष्मी गृह आधार अटल आश्रा किंवा ते दिव्यांगा खातीर आसपी पर्पल फेस्टिवल आसतले विविध योजना जेन्ना सरकार राबयता त्यो सकयल्या लोकां पर्यंत व्हरपाचें काम आमचे असंख्य कार्यकर्ते करता. आनी सातत्यात म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे आत्मनिर्भर भारत हे मिशन स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना पंचायतीचो आमचो पंच आसतलो सरपंच आसतलो सेक्रेटरी आसतलो तो स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो. गांवांतल्यान सगळ्या लोकांक सरकाराच्यो योजना पावता. हांवें कित्याक सांगता की लोक केन्ना समाधानी जाता सरकाराच्यो योजना आपल्या पर्यंत पावतात तेन्ना समाधानी जाता. लोक केन्ना मत मारूं म्हणटा की हय बाबा मोदीजीची योजना आनी हांगासल्या गोंय सरकाराच्या भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजीन सरकाराची योजना आपल्या पर्यंत पावल्यात तेन्ना लोक समाधानी जाता. हे काम करपाक आमी तुमच्या बळाचेर यशस्वी जाले आनी म्हणून डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात 2014 ते 2024 पर्यंत आमी कंटिन्युअसली
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे सातत्यात वेगवेगळे प्रकल्प म्हणजे आम्ही तुमच्या मुखार हाडले. हांव त्या प्रोजेक्टांचे लिस्ट वाचिना, आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. बट सातत्यात ही पॉझिटिव्हिटी लोकां मदीं पसरपाचें काम हे तुम्ही सगळ्यांनी करपाक जाय आणि तुम्ही करचे हाची अपेक्षा आसा. हे आम्ही इतक्याच खातीर सांगलें कारण आज आम्ही नवीन अध्यक्ष बाब दामू नायक हाची निवड केल्ली आसा. ताची पुराय टीम निवडटले म्हणजे जनरल सेक्रेटरी आसतले, बाकीची पुराय टीम आसतले, स्टेटीची कार्यकारिणी आसतली, ते काम करतले. नवीन अध्यक्ष म्हटल्या उपरांत नवीन जोश, नवीन उत्साह आणि त्या नवीन उत्साहान बाब दामू नायक हाणें बी म्हणजे 40 मतदारसंघात प्रवास करचो. हांव हे कित्याक सांगता आणि 40 मतदारसंघात त्याच उत्साहात तुम्ही तेजें स्वागत करचें हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. कारण हो उत्साह आमकां 2027 न्ही 2029च्यो निवडणुका सुद्दां जिखपाक जाय म्हणून हांवें 40 म्हटलां. ज्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आमी आज नॉमिनेट केले आसतले आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय. फुडल्या इलेक्शनाक आमी थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पळय न्ही हे आमी निवडटले इतकी ताकद आमच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय. आणि म्हणून वेळी आसतले, बाणावली आसतले, नुवें आसतले, मडकय आसतलो, ह्या मतदारसंघात सुद्दां भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा. कारण 2029च्या निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार बाब दामू नायक हाची जबाबदारी आसा की आतां पासून म्हणजे संघटनेचें काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यात वाडोवचें. आमच्या मदले मतभेद तशी दामू नायका कडेन स्कील आसा. सातत्यात दामू नायक लोकां मदीं मिळून मिसळून वागता. ताका बऱ्यापैकी लोकांक म्हणजे खानारात दवरून लोकां मदीं मिसळून ही तेजी खासियत आसा. म्हाका खबर आसा मी सातत्यात बारीकांतल्या बारीक मनशा कडेन वचून तो हे काम करपाक शकतलो. जाय ते सहकार्य तुमचे आमच्या कार्यकर्त्यांचे. म्हणून त्यांनी पूर्ण वेळ पार्टीकूय दिवचो कारण त्याच्या कडेन वेळूय आसा. आता पार्टीच्या कार्यालयात आपलो वेळ डिसायड करचो की एखाद्या कडेन कदाचित मुख्यमंत्र्या कडेन दुखला जाल्यार तुज्या कडेन येवन सांगपा खातीरय ताका वेळ आसचो. म्हणजे जेणे करून कार्यकर्ते जो आसा हो सातत्यात सरकाराची खंयची गजाल खंयच्या मंत्र्याची गजाल जरी सांगपाक जाय आसत किंवा खंयच्या आमदाराची गजाल कितें सांगपाक जाय आसत बट एक आमकां संघटन फुडें व्हरपाक जाय. आमकां कंप्लेन करपाक न्ही. हांव परत सांगता थंय ते संघटनेचें काम वाडोवपा खातीर सातत्यात जर आसत जाल्यार बाब दामू नायक आनी पार्टीच्या ऑफिसात हो वेळ दिवचो. पार्टीच्या पुराय कार्यकर्त्यांक हे सातत्यात तो घेवन कारण 20-22 वर्सां कंटिन्युअसली संघटनेच्या वेगवेगळ्या पदाचेर आसल्या कारणान त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तो वळखता आणि सगळे कार्यकर्ते तेकाय वळखता. म्हणून म्हणजे बारीकांतल्या बारीक कार्यकर्त्यांक मागीर तो महिला मोर्चाचो आसूनी किंवा युवा मोर्चाचो आसूनी ताचो डायरेक्ट परिचय आसात. म्हणून ताका प्रवास करता आसतना किंवा आमच्या मदीं खंयसरूच मतभेद न उरता तो काम नेटान करतलो हाची म्हाका खात्री आसा. आणि तोच जोश तोच नवीन उत्साह 2027 पर्यंत ताज्या पयलीं जावपी आमच्यो 2 निवडणुका आसा. जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा ताज्या पयलीं जावपी आमच्यो म्युन्सिपालिटीच्यो निवडणुका आसा. कार्यकर्त्यांनी खंयच मतभेद न दवरता म्हणजे आमकां ह्योय 2 निवडणुका ज्यो आसा ह्यो जिखपाक जाय. म्हणजे संघटन करता करता आमकां सरकाराचेंय काम वेवस्थीत जर करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सातत्यात सगळे जाण मेळोन जर केले आसत जाल्यार आज आमी जशे आज 28 आमदार आमच्या पार्टीचे आसात. आमकां जवळपास 5 जाणांनी तेंको दिला. 33चे बळ ह्या विधानसभेत आसा. म्हाका खात्री आसा 2027च्या निवडणुकेक येतले तेन्नाय मोदीजी वयर आसा. मोदीजीचो आशिर्वाद आमकां आसा. म्हणून आमकां हमखास आमी सांगपाक शकता की गोंयांत 27 सुद्दां डबल इंजिनचें सरकार आमकां हाडपाक जाय. आणि ते सरकार हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ जाय. तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे संघटनेची ताकद जाय आणि ती तुम्ही सगळ्या जाणांनी दिवची अशी म्हाका दिसता. म्हाका खात्री आसा की विकसीत भारत 2047 हे माननीय मोदीजी हांचें स्वप्न आसा. आणि विकसीत भारत 2047 जर साकार करतले आसत जाल्यार कंटिन्युअसली माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल भारतीय जनता पार्टी निवडून येवपाक जाय. भारत देश हो एक ग्लोबल पावर म्हणून फुडें येत आसा. आमी जशे भाऊ जशे म्हणटा की आमी राजकारण आमी स्वार्था खातीर करिना. आमकां कोणाकूच स्वार्थाची अपेक्षा ना. असत कितें तरी बारीक सारीक काम ते करता आसतले किंवा ते कदाचित जायनाय जाल्यार आमकां एक एकदां दुख्ख नासता. बट विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर देश प्रथम द्वितीय पार्टी तृतीय हांव ह्या तत्वात आमी कितलोसो तेंप जाल्यार काम करीत आयिल्ले आसा. आपलें काम जाव अथवा न जाव तरी सुद्दां आपूण भारतीय जनता पार्टीक काम करता. असंख्य सिनियर कार्यकर्ते मेळटा. म्हणजे हांव पळयलें की आज मुद्दामून उल्लेख स्वर्गीय काशीनाथ परब आमचे पयले अध्यक्ष ते दामू नायक हांच्या पर्यंत ज्या मदल्या प्रवासात कितलेशेच असंख्य कार्यकर्ते आसतले. म्हज्या समोर बसलेल्या पैकी सिनियर कार्यकर्ते जे आसात
की त्यांच्यानी दादा आर्लेकरांच्या बरोबरही काम केला ते आज हांगासर हजर आसात आणि ह्या सगळ्यांच्या बरोबर काम करता असताना पार्टीचे काम हे कंटिन्युअसली एक जनरेशन न्ही 2 जनरेशन न्ही आमी तिसऱ्या जनरेशनान पावल्या. हांव मुद्दामूच सांगता, हांव केन्ना सांगता की हय हांव सेकंड जनरेशनांतलो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर, कारण म्हाका सेकंड जनरेशनांतलो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणपा खातीर खूब बरें दिसता. कारण काशीनाथ परब हांच्या बरोबर म्हजे पप्पा पांडुरंग सावंत हांच्यांनी स्वता काम केलां आणि स्वता कंटिन्युअसली त्यांच्या बरोबर दादा आर्लेकरांच्या बरोबर काम केलां. असे असंख्य तिसऱ्या फळीतले लिडर आज भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आयल्या. विकसित भारत 2047चे स्वप्न साकार करता असताना 4th जनरेशनूय बी ह्या गोंयांत निर्माण जातले, पण भावी पिढी क्रिएट करप हे भारतीय जनता पार्टीचे काम आसा. आणि म्हणून तर की भारतीय जनता पार्टी आपले मंडळाचे अध्यक्ष हे 45 वर्साच्या वयात सकयले जावचे असे ठरयले आणि भारतीय जनता पार्टी परत एकदा युवा करपाचे कार्य हातात घेतलां. आणि तेकाच लागून आमी एक काम फुडें व्हरपा खातीर विकसित भारत 2047 विकसित गोवा 2037 आमकां 10 वर्सां पयलीं गोंय विकसीत करपाक जाय. आणि हे 10 वर्सां पयलीं जर विकसीत करपाक जाय आसत जाल्यार सरकाराच्या वाटेंतल्यान आमी सगळे करपाक शकतले. सरकाराच्या वाटेंतल्यान करपाचो आमचो प्रयत्न आसा, बट भारतीय जनता पार्टी म्हणून संघटन आमकां परत जर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमकां गोंयांत जर हाडपाक जाय आसत जाल्यार आमकां सरकार आणि संघटन हे दोनूय एकत्र रित्या म्हणजे एकाच गाडयेची दोनूय चाकां कशें चलचें पडटलें. आणि हाच्या मदीं खंयसरूच आडमेळा येवचो ना. म्हाका खबर आसा म्हाज्याय कडल्यान येवचो ना, म्हाजे जे मंत्री आसात तांच्याय कडल्यान येवचो ना. संघटनेचे बाब दामू नायक आसल्या कारणान तोय बी तांच्या बरोबर स्मूथली चलपाक शकतले. कार्यकर्त्यांनी अशाच पद्दतीत एके वाटेंतल्यान सरकार आणि दुसरे वाटेंतल्यान संघटन ही ताकद दिवची, जेणे करून 2027 बाब सदानंद शेठ तानवडे हांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे 27 परत एकदा आमकां 27 सीट निवडून हाडपाक जाय. हाच्या खातीर आतां पासून कामाक लागपाक जाय. बाब दामू नायक ह्या पार्टीच्या नेतृत्वाच्या सकयल बाब दामू नायक अध्यक्ष म्हणून ताजी जबाबदारी चड आसा, कारण परत एकदा तिसरो टर्म सोंपल्या उपरांत 4थे फावटी भारतीय जनता पार्टी गोंयांत हाडपाक जाय. 15 वर्सां कंप्लीट जातले आणि आमकां 20व्या म्हणजे 4थ्या टर्माक आमकां भारतीय जनता पार्टी सत्तेन हाडपाचें तेजें काम आसा. आणि ताका साथ आमी सगळ्या सामान्यांतल्या सामान्य सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिवची हे तुमच्या लागीं मागता. कारण आज म्हणजे केन्ना तरी परत म्हणजे एखाद्या व्हडा कार्यक्रमात सगळ्या जाणांक आमी आज हांव थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करता, कारण आमकां तालिगांव कम्युनिटी हॉलूय मेळूंक ना किंवा पणजे कन्व्हेन्शन सेंटरूय मेळूंक ना आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जीय मेळूंक ना. कारण हो कार्यक्रम आमचे सुनील बन्सलजी आयिल्ले म्हणून आयजूच करपाचो आशिल्लो. तिनूय हॉल न मेळ्ळ्या कारणान आमकां कॉम्पॅक्ट हॉलात हो कार्यक्रम करचो पडलो. त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. बट फुडले फावटी म्हणजे व्हडल्यातल्या व्हडल्या हॉलात अशा कार्यक्रम पार्टीचे जातले, कारण पार्टीक आतां बारीक हॉल चलना कळलेलें आसा. नवीन कार्यालय बऱ्याच सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आसतलें. आमचें नवीन कार्यालय हे कदंबा पाटोचेर जाता. फुडल्या 1.5 वर्साच्या भितर आमी नवीन कार्यालय पुराय करतले. 27च्या निवडणुकेच्या पयलीं नवीन कार्यालयाचें उक्तावण आमकां करपाचें आसा. त्या कार्यालयात म्हणजे आमी अशा पद्दतीची व्हड मिटींग ही जावपाक शकता. हांव तुमचो चड वेळ न घेता माननीय मोदीजीचे विकसीत भारत 2047 गोंयचे म्हणजे विकसीत गोवा 2037 आणि भारतीय जनता पार्टीचे 27 हे स्वप्न साकार करपाक सगळे तयार आसा काय ना? आसा जाल्यार दोनूय हात उखलून म्हाज्या बरोबर सगळे जाण दोनूय हात. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, दामू जी आप आगे बढ़ो, दामू जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. 27 दामूबाईची हांगा अर्धांगिनी बाय दिक्षा आणि धाकटो पुत्र बाय दक्ष हांगा आयिल्ले आसा. तांचें अभिनंदन करता. व्हडलो पुत्र रोहांग गोंया भायर शिक्षणाक आसता, तो हांगा पावना. हांव फुडें वतना परत एकदां याद करता, फाल्यां मन की बात 11 वरांचेर आसा. सरल ॲप नमो दोनूय ॲप डावनलोड करा. हांव प्रेमानंद मांबरे सरा कडेन मागता की ताणें वोट ऑफ थँक्स दिवचो. ताज्या नंतर राष्ट्रगीत जातलें. ताज्या नंतर वयर आनी सायडीक जेवण लायिल्लें आसा. म्हाका दिसता थोडेशे आमी अर्दे जेवण जेवपाक या, अर्दे हांगा पयलीं स्टेजी वयल्यान सगळे विश करतले. ताज्या नंतर आमी सगळे विश करया. आयच्या ह्या दबाज्याक मामनानी व्यासपीठ
हांव सगळ्यात पयलीं आज ह्या निवडणुकीचे निवडणूक अधिकारी श्री सुनील बन्सलजी आणि त्याच बरोबर आमचे ऑब्झर्वर श्री अरुण सिंगजी हांचे आभार मानता. गेल्या 5 म्हयन्याच्या काळात आमी खऱ्या अर्थान घटनेचें रक्षण करपा खातीर आमच्या सगळ्या जे राष्ट्रीय सदस्यता मोहीम आणि संघटन पर्व हे 5 म्हयन्याच्या काळात आमी पूर्ण केले. आणि ह्या हातून स्टेटीचे रिटर्निंग ऑफिसर त्याचबरोबर जिल्ह्याचे रिटर्निंग ऑफिसर आणि मंडळाचे रिटर्निंग ऑफिसर आणि त्याचप्रमाणे शक्ती केंद्राचे 531 रिटर्निंग ऑफिसर, सगळे मंडळाचे अध्यक्ष, जिल्ह्याचे अध्यक्ष, सगळे कार्यकर्ते आणि ह्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता. कारण तांच्या सहकार्या शिवाय हे सगळे येदे मोठे जे पर्व आसा ते पूर्ण जावचे नाशिल्ले. हांव त्याच बरोबर इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडिया ह्या सगळ्यांचे आभार मानता. कारण आमच्या ह्या संघटन पर्वाक तुम्ही सगळ्यांनी बऱ्या प्रकारची प्रसिद्धी दिली. आणि सगळ्या कार्यकर्त्याचे अभिनंदन आणि कार्यकर्त्याचे आभार. देव बरें करूं. आता राष्ट्रगीत जातले आणि कार्यक्रम सोंपतलो. राष्ट्रगीताक सगळ्यांनी आसा ते उबे रावचे.